श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर. परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु. सद्यो जात शंकर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन. गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू. सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे. अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा. महाराजया सद्गुरु रामदासा. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती. बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते जे जे काही आठवावे ते ते तुम्हास पूर्वीच ठावे. तेथे म्या काय अनुवादावे ज्ञातेपणे करोनी. जय जय रघुवीर समर्थ. हे समर्थ हांगल बोलसत इतलं बरं वक्त असून सुद्दाही इतली नम्रता तांच्यांत आशिल्ली. श्रोत्यांक समजून घेवची तितली कॅपॅसिटी तांच्यांत आशिल्ली. आयचे दासबोधू ताजे बद्दलच आसा. त्यांनी ती आमी नंतर पळोवया. पयलीं आमी सगळे श्रोत्यांक वंदन करता. तांतून राम तत्वाक समर्थ तत्वाक वंदन करून तुम्ही गमटे करून हो करून घेयाती म्हणून प्रार्थना करता. आणि आता मी मनाच बोध मनोबोध म्हळ्यार मनाच लोकाल्या वळया. आज 40वा श्लोक आसा. लास्ट टाइम आमकां सांगिल्लें जया वर्णितीर वेदशास्त्रे पुराणे. वेदशास्त्र पुराण कोणागल प्रकर्षान वर्णन करता की जया. आणि ते वर्णन नुसतें केलेलं मात न्ही तें आयकून जयाचे नियोगे समाधान बाणे. अशी कोण देव आसा बा. तो म्हळ्यार परमेश्वरू, तो राम, तो शिव, तो शंकरू, ईश्वरू, देवी सगळे जाण. तांगेल हे वेदशास्त्र पुराणांतलं वर्णन आयकूनच समाधान जाता. जयाचे नियोगे समाधान बाणे. त्या समाधानी देवाक तया लागी हे सर्व चांचल्य दिजे. आमगेल मना चांचल्य असणे. एक पंत अश म्हणटा एक पंत तश म्हणटा सगळं चांचल्य ताका दिवन सोडा ती. आणि मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. त्या देवान तुची मज्जित जावन राबाती. मज्जित म्हळ्यार एक जावन राबाती. हें तांणी
39 श्लोकान सांगले. आत्ता 40व्या श्लोकांतून तें चिचिके विंगड नमुन्यान सांगतात. मना पाहिजे सर्व ही सुख जेथे. खंय आमकां सगळें सूख नाल तरी मनुष्य धडपड कल्ल्याक करता. हां, खरें म्हळ्यार आमी म्हणटात आमी सुखा खातीर धडपड करता ती न्हू. ना, प्रत्येक चीज असणे आपणागल उगम आल्या वच खातीर धडपड करता आसता. उगम आमी खंय थावन आयल्यान ती. आमी परमेश्वराल अंश आसत. आवसुल्ल्या थावन जुगळ चेडूं असो. हां, आनी ते चेडूं रडता असो आनी मस्त उडास करता आवसुलो जाल्यार खंय मेळटा म्हणून गोतना, कशी दिसता म्हणून गोतना. सान आसतना जुगुळ्ळ्या उजत दोरनुची तसलो आनी रडता रडता रडता. आनी खंय खंय वता सोदूक थंय मेळना. कड्डेर पळयल्यार तें आई तत्व तागेले भितरी बशिल्लें आसता. देवळान धांवता, हांगा धांवता, थंय तीर्थक्षेत्रार धांवता ती. आनी सगळे कडेन तिकीट मेळना तर लोंबकळटा वता ती. कशी पुणी गर्दीन खंय पुणी न्हिदता ती. पांय मोड घेता ती, सगळें करता ती. तरी देव मेळना. कल्या मेळना? कल्या म्हळ्यार तो कोण धांवतलो तो कोण पांय मोड घेतलो की मुरगळून घेतलो तागल भितरीच तो देव असो, तोच देव असो. ताका कशी देव मेळतलो? म्हणून तांणी सांगल्या मना पाविजे सर्व ही सुख जेथे. भितर असो अति आदरे ठेविजे लक्ष तेथे. केन्ना पूण इंट्रोस्पेक्ट करा ती. हांव कोण? हांव कल खातीर आयला, म्हाका कल करचें हें पळोवचे खातीर. अति आदरे ठेविजे लक्ष तेथे. विवेके कुडी कल्पना. कुडी म्हळ्यार वायट कल्पना. मृषा म्हणटात ताका. मृषा म्हळ्यार फालतू कल्पना केलेपणी शेकमो बदाल काणी अशी आमी कल्पना करता ती. तर तसली कल्पना करनासतना विवेक म्हळ्यार योग्य विचाराने हांव हे विचार करतस बरोबर आसले, मगल विचार सरणीच बदल का. ताजे खातीर कोरका कहलें मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. हां, ते सांगता ती हे मना सगळें सूख खंय अखंड मेळटा की. हां, अखंड खंय मेळटा? मगल उगमान, मगल आवसुल्या तें सूख आस. त्या आई तत्वांत तें सूख आस जाल्यार तेंच तरी म्हाका आईच मेळना. तें आई सूख कशें मेळचें म्हाका? आवसुल्या थावन जुगुळ्ळें हांव म्हणून मेळना. तावळी खंय मेळटलें, खंय सोदचें? एक हांतू पळयलें हांवें. आमी खंयची लग्नां वचुलेलीं तर ते टेबल मांडयतात न्ही हॉलांत, मस्त नमुने टेबल आनी ताजेर हें घाल्यात कले चादर घाल्यात प्रत्येकाचे डेकोरेटेड कोमटेची खुर्च्यो मांडयल्या ती. तर सान्न चेडवं, आमी सान्न चेडवं जावंक ती सान्न चेडवं पकडा पकडी खेळटात खंय निपून बसचे लपाछपी. तर ती खंयचे पूण टेबला मुळा वचून निपून बसतात. आनी ते प्रत्येक ते बाकीच्यांक ताका सोदून काडका जाल्यार प्रत्येक टेबला मुळा वचून तो सोदता खंय म्हण कोणाचें राज्य आसता. तरी इतली टेबल मस्त टेबल सोदून 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 कड्डेरी बशील लोकांक दिसता ह्यो उंदूर आयले की कल्ले म्हण अशी. पण ते सोदता ती सोदून शेवटी दे फायंड आवट तांकां मेळटा. तशी आमी आमगेल्याच भितर आशिल्ल्या आमी सान चेडूशे जावंक ते कशी वांकून अशी दिमकुल्यान वचून ताजी मुळा वता ती. तशी आमी नम्र जावन आदराने आदरयुक्त अति आदरे ठेविजे लक्ष तेथे. आदरान ते श्रीरामाला पळोवंक ताजे हें कर न्हय, केन्नाय कोणागली निंद कर न्हय. अति आदरे ठेविजे लक्ष तेथे. विवेके योग्य विचाराने कुडी कल्पना म्हळ्यार वायट कल्पना जी आसा ती पालट करका, उपराट करका. तांतू बरी कल्पना करका. हां, हांगा तरी नक्की मेळटा म्हण. मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. थंय सगळें सूख खंय अखंड मेळटा की त्या राम रुपा लागीं अत्यादराने लक्ष लावन पळया ती. थंय एकाग्र निश्चळ जावन थोड वेळ पुणी बैसा ती. हां, आनी योग्य विचार करून कुडी कल्पना म्हळ्यार वायट कल्पना, द्वैताच कल्पना. म्हाका सूख दुःख नाका देवा, म्हाका फक्त आनंद जाय. ब्लिस, आय नीड ब्लिस. म्हाका मगल आवस जाय. कितली फंता वायट कल्पना द्वैताच कल्पना केल्यार भोगाचे सूख मस्त मेळटा. जशी चेडवांक ते चेडूं रडता म्हणून पोलीस स्टेशनारी बाकीच्यान त्या चेडवाक हें दिलें खंय कलें
चॉकलेट दिलें आनीकल दिलें खेळणी दिलें तरी ना रडता रडता कले म्हण अवसुल्यातन जुगुळ्ळें न्ही म्हणून रडता तें चेडूं तर कल करता म्हण कळना आमगेल अवस्था तशी जाल्या तशी जावं का आमगेल अवस्था तशी जावं का आमकां आमगेल आवस मेळटा म्हणसर आमी गप्प राबूं नये आमगें ध्येय मस्त फंता भोवऱ्यान शिरकल वर जाता भायर येवचें जायना अयो कल करचें आजी अशी दिसता हां पण त्या वेळा कल करका की स्वामी हांगा आईक स्वामी म्हळ्या तत्व गुरुतत्व जें आसा त्या गुरुतत्वाक मन मैले मन घसरे घसरे मन मैले मन मम घसरी घसरी डोळ्या पुढती ये अंधारी दोळ्या मुळा काळो कायलो तावळी स्वामी धरा हो एकची हाक तिथेच ते होते हेच ते हेच ते हेच ते हेच ते अभयदान देते तावळी ताबडतोब तो मेळता आनी आवस पट्टोळून घेता हांव हांगास हांग्यो कशी कशी आयली तूं खंयतान आयलो या बाळा म्हणून घेवन लागीं घेता कशें सोदून काडलें आनी मागीर एक पण मेळना पडे परत जुगुळच्या दिवची ना मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे थंय राब हां तिगल पल्लू धोर न्हू थंयची राबचें तिगल पाययारी न्हिदोवचें ती आनी सोडची ना तशी त्या आवसूक त्या श्रीरामाक थंय वस्ती करा ती म्हणून कळ्ळें न्हय तशी ज्ञानेश्वराय म्हणटा तैसा हृदयामध्ये मी राम असता सर्व सुखाचा आराम कै यल लाभात परो न परो लाभो खंची लाभापेक्षा बर लाभ ना यत सुखात ना अपरम सुखम खंची सुखापेक्षा जास्ती सुख खंय ना यत ज्ञानात न अपरम ज्ञानम त्या ज्ञानापेक्षा खंची होड ना तत् ब्रह्मत्व अवधारयेत तत् ब्रह्म इति अवधारे ताक ब्रह्म म्हणटात तें ध्येय सोड नाका ती हांगा समर्थांनी कितलो गोमटी प्रार्थना केल्या विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे आनंदाचे धाम त्याचे आनंदाचे धाम त्याचे घेऊ वाचे नाम रे विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे हे स्वामी म्हणजे वद्रूंचे त्या मनापासून येवका अंतःकरणापासून ती हाक येवका एक चली मनापासून ते अगेरींत म्हळ्यार चर्चांत वचून नित्य ते तांगेल मास आसता न्ही थंय वचून बसताली अशी गुडघे टेकून आनी एक मनान प्रार्थना करताली सांज चल्ली कले शिक्कीर वाचिल्ली न्हय ती त्या पाद्र्यान विचारलें तूं कल म्हणटा म्हूण तावळी म्हूण दाखय आपणाक प्रार्थना करी म्हूण तर तिने ए टू झेड पुरे अक्षर म्हूण दाखयले ABCDEF अशी त्या पुऱ्या ती नर्सरी राम जे शिकयलें तें म्हूण दाखयलें अरे हाका कले प्रार्थना म्हणटात वे म्हूण ताणें म्हळें तर तिने कितलो गोमटो जवाब दिलो ती सांगता म्हाका बरोवनच्या वाचूंक कळना जाल्यार मी म्हाका इतलेंच शिकयल्या स्कुलांत आनी म्हाका मुखार कळना जाल्यार ते अक्षर जुळोवन शब्द करून प्रार्थना कशी तयार करची हें म्हाका देवाक कळटा न्हय मागीर तो करून घेवो हांव फक्त मगल मनांत कल्लें हें ताका सांगलें की पळय म्हाका वाचूं बरोवनच्या येना जाल्यार म्हाका इतलेंच फक्त येता आतां तुगल प्रार्थना तूंच करून घे अशी कळ्ळें न्हय तर हे अशी जर मनुश्य जाता तरी तो केन्नाय मागीर अवसुल्यातन जुगुळना आनी एक फंत अवसून एक जाल्लो की प्रत्येकाक तांगेल राम प्रिय आसता तांगेल राम प्रिय आसता तांगेल गुरू प्रिय आसता मगल विंगडू तागल विंगडू आसता एकच आसना जशी ते एक बिंदू आसता न्ही एक डॉट घेयात तांथां न्हू इन्फिनीट लायन्स वचूं शकतात आडवे तिडवे कशी कळ्ळें न्हय जाल्यार जेन्ना दुसरो आनीक डॉट येता त्या वेळार आमगेल आमी समजा एक डॉट आसा आनी आमगेल सद्गुरू गेले एक डॉट
वन अँड ओनली वन लाईन कॅन बी ड्रॉन. त्या दोन्ही डॉट्सांत हो रूल आसा आनी हो सगळं ब्रह्मांडांत रूल आसा. तशी सद्गुरू आनी आमी असल्यारी आमी वी हॅव टू हॅव वन टू वन कनेक्शन आसपाची. ताजे खातीर तांगेल मुखार वचून गिडगिडावची काही आवश्यकता ना. आमी इंटरनली वी हॅव टू कनेक्ट. भितरसान आमी कनेक्ट जावंक. हां, तावळ ते आमगेले आवसुगल भेट करून दितात. आवसुगल भेट करून दितात. आतां एक कितले आतां रामकृष्ण मिशनांत वचुले थंय अनेक शिश्य मंडळी आसात. गूर एकूच जाल्यार ताणें कनेक्ट केलें, हांव कनेक्ट करीन जाल्यार म्हाका फायदो मेळना. प्रत्येकल्याने वन टू वन कनेक्शन सादका तावळे मात्र साध्य जाता. हां, तावळे मात्र जुगुळेल आवसू मेळटा, नाजाल्यार मेळना. तर आतां हांगा परत वाचता हांव तो श्लोक, म्हळ्यार समज लक्षांत दवरात कशें आसा म्हण. भोगम श्लोक आसा. मना पाविजे सर्व ही सुख जेथे, अति आदरे ठेविजे लक्ष तेथे. विवेके कुडी कल्पना पालटीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. श्रीराम जय राम जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ. आत्तां आमी दासबोध वळया. आयज दासबोध म्हळ्यार म्हजे असले परीक्षा आसा. त्या अष्टावक्र मुनींनी जनकरायान म्हळखे आपण आत्मज्ञान जाल्लें आहा म्हणून. तावळे खरें जाल्लें की ना म्हूण पळोवचे खातीर सुमार प्रश्न घाले. कन्फ्यूज करूंक, कन्फ्यूज जाता की कशी म्हण. कल्ल्याक सांगता की तान्न मुखार बाकीच्यांक गायडन्स दिवचें. कळ्ळें. शुकमुनी तांतल्या शिकले जनक महाराजाले. तरी ते कळचे खातीर नाना नमुन्यान परीक्षा घेतात. तशें हांगा हो समास चवथोच आजी अनुमान निरशन. म्हळ्यार पयले समास कलो जालो श्रवण निरूपण. सगळी सम कळले शिवाय अगदी काळजीपूर्वक सावध राबून श्रवण करा ती. हें तांतूं सांगलें आमकां वय की न्ही. आनी तेवें खंयच्यांत परब्रह्माचें हें आस की परमार्थ आस की ताकाच म्हत्व दिया ती. आनी श्रवण करा ती. नुस्तें आयकूंच न्हय, कान्नान आयकूंच न्हय, मनान आयकूंचें, अंतःकरणपूर्वक आयकूंचें, चित्तपूर्वक आयकूंचें. तनु चतुष्ट मन हें कले अंतःकरण चतुष्टय म्हणटात ताका. मन कडेरी बुद्धी, चित्त आनी अहंकार. अहंकार म्हळ्यार कार्य करचें एक ध्यास, निज ध्यास. हें सगळें वट्ट करून एक मनाने हां हें श्रवण कोण केलेलें गोतस की तुम गोत शफ असं तें पद एक असं. पदापेक्षा ताच भाव महत्वाचा असं. जी खूप ज्या ती हागल्या कंसागल राज्यांत तागल दास आसली. ती पयले जन्माची मंथर खंय. तिन्ने ते ही राणीक शिकोवन दिवन रामाक वनवासा वचका लागले. ते आपापणान जैसे जे पेरिले ते उगवयलं अशी. तशी ती खूब जी जाली. 8 ठिकाणी वांकडी आसली ती. ती पळोवन सगळे लोक हांसताले आनी कुरूपी कशकीची अशी. ते हिडीप मेन तरी कले पूण ग्रेस आशिल्लो म्हणून भिमान तिला लग्न करून घेतलें. पण ही तशी न्ही. ही 8 कडेन वांकडी आनी काम केल्लें चंदन झरोवचें आनी हागल आंगाक लेप कंसाल्या तो दुश्ट कंसू तें काम तिका. जाल्यार तिगल अनुसंधान खंय कृष्णा लागीं. ती ह्या बाजू मथुरेन तूं तो गोकुळान तूं तो केन्ना पाव वाजून दाखयतालो. गोपी नांदता ती करता ती. त्या थंय मथुरेक येताले दूद आनी दही विकूंक. तावळ ती ताजी गमती जमती सांगताली. तावळ तिगल मनांत एक आशा कृष्ण मज्जे खातीर केन्ना पाव वाजयतलो बा म्हण. कळ्ळें न्हय. तावळी ती अगदी प्रार्थना करता मना पासून. आनी ती कशी हें जाता की आजी हांव न्हंयेच यमुनेच त्या पार उबरतां आनी तूं ह्या बाजूक राब आनी हांव फक्त तुजे खातीर रात्री 2 घंट्यार यो बरोबर. आनी थंय हांव 2 ते 4 2 तास हांव पाव वाजयतलो आनी फक्त तुजे खातीर वाजयता. तावळी अजून नाही जागे गोकुळ अशा अवेळी पैल तीरावर आज घुमे का पावा सुंदर. आज घुमे का
पावा सुंदर अजून नाही जागी राधा. अति अर्ध उत्कांत अशी कमरे इतली उत्कांत राबिली. आणि कशी तिनं ऐकल कशी गोतस की विश्वाची अवघे ओठा लावून कुब्जा प्याली तो मुरली रव. डोळ्यामधले थेंब सुखाचे ते माझ्या स्तव, ते माझ्या स्तव, ते माझ्या स्तव, ते माझ्या स्तव. मला थंय थंय पाव्याचा आवाज, बासरीचा आवाज ऐकूनच्या आईल मात्र ही कुब्जा विश्वची अवघे ओठा लावून कुब्जा प्याली तो मुरली रव. कश तिनं ऐकून घेतलंय, खही लक्ष ना, फक्त ते कृष्ण आणि ती बस. देर वॉज नो वन टू वन कनेक्शन. आणि कल्ल्याच माध्यमांतानू बासरीचे ध्वनी, बासरी रव आवाजू आणि त्या म्युझिक त्या तीन कानांत मनांतू ध्यानांतू साठयले. आणि तावळी तिका दोळ्यांत जे अश्रू आयले. ती म्हणटा, रे कृष्णा तू इतलें म्हजे खातीर केल्लें, हांव कल्ल दिव तुका. म्हणल्यार कल्ले ना रे, हांव कंसागल दास येस, तू कल्ल दिव हांव. तावळी तान कृष्णान म्हणलें, डोळ्यामधले थेंब सुखाचे ते माझ्या स्तव, ते माझ्या स्तव. तुगल दोळ्यान तुझे आनंदाश्रू घेऊन पळोवन तृप्त जालो आणि कसले नाक म्हाका. ही भक्तीची पावती. तशी नमन्यान श्रवण आम्ही कोरका. कळलं नाही. आम्ही श्रवण निरूपणांतू तें सांगिल्लें. त्यामुळे ती तशी ही श्रवणांत एकाग्रत केन्ना येता, उपासन केल्यार मात्र येता. ना जाल्यार या ना. जाल्यार एक एक फंत हांग कळ्ळें जाल्यार श्रवण साधना इतली महत्वाची हें आमकां कळ्ळें. कारण पयली भक्ती ती श्रवण केले शिवाय आमकां कान्नारी पडना, कसलेंच आमकां कळनाच, कळू कशें शकन. त्यामुळे श्रवण निरूपण पयलीं केलें. कड्डेर ते सांगता ती श्रवणान सुद्दां कितलें श्रवण साधन महत्वाची वय जाल्यार ही समर्थांगल काळांत सुद्दां श्रवण साधने मस्त महत्व आशिल्लें. जाल्यार ते म्हणटा ती श्रवण साधनेचें यश हें मुख्यत्वे श्रवणांत कोण कोण आसता ती सब मस्त उरो ना जावो, कमीत कमी एक वक्ता आणि एक श्रोत तरी आसता न्हय. नाल्यार ताका श्रवण म्हणना ती. श्रवण करयतल आसता आणि श्रवण करतल आसता, कोण घेतल आसता. तशें एक वक्ता आणि एक श्रोता हें आमगेलो दासबोध आजची श्रोतया वक्त्यांचा संवाद असो. तावळी श्रवण साधनेची यश हें वक्ता आणि श्रोता दोग जाणांगेल मानसीक तयारी कशी आसा ताजेर अवलंबून आसा. मस्त पंत कळ्ळ जाता श्रोत सुद्दां बुदवंत आसता, वक्त्या पेक्षाय बुदवंत आसता. जाल्यार तागेल एक पळोवची पर्स्पेक्टीव विंगड आसता. अख्खें पळोवचें तितलें ताका हें आसना, सगळे एंगलान पळोवचें शक्य ना. तस वेळार वक्ता सगळे एंगलांतल्यान पळोवचें तसलें ज्ञान त्या वक्त्याक आसता. म्हळ्यार तो त्या श्रोत्याक तें ज्ञान करून दिवचें शकता. कळ्ळें, करून दिवचें शकता. तरीकय प्रत्येक तांगतांगल ते वक्त्याक समजा हांगा तांणी सांगल्या श्रोता आणि वक्ता हे दोग जाण तांगेल मानसीक तयारी कितली आसा हाजेरी हे श्रवण साधनेची यश अवलंबून आसा. कळ्ळें. आज श्रोत्यापेक्षाही वक्त्याचेर नॅचरली जबाबदारी जास्ती न्हय. कारण ही इज सपोज टू बी मोर इंटेलिजंट. ही मे नॉट बी, जाल्यार ही इज सपोज टू बी वेल एक्सप्लेनिंग. ताका एक्सप्लेन करची हें आसता, कळ्ळें, कॅपॅसिटी आसता. आणि एक्सप्लेन करची कॅपॅसिटी केन्ना येता की तागेल फंडाच क्लियर आसता. इतली क्लियर आसता ती की ताजो ताका थोडो पूण अनुभव आयिल्लो आसता. सगळो अनुभव आयल्यार तर जाल्लेंची, देर इज नथींग लायक दॅट. जाल्यार निदान ताका तान ताजी हें कोण 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 अभ्यास कोर न्हू वक्त जावंका अशीच थोडे कलेपणी केल्ले. आणि सांगूक थोडे वाचले की आमी जास्ती सांगची आवड आसता मनुश्याक. शिकचे पेक्षा शिकोवची आवड जास्ती आसता प्रत्येकाक. त्यामुळे ती शिकूक शिक्का ती म्हणटा ती. लिसन टू लर्न अँड लर्न टू लिसन.
हे वक्त्यान पहिले लर्न टू लिसन. श्रोत जन प्रश्न विचारता कल्लोपणी हां ताका फाप्पून उडोवची ना. गोमटे कोण ताका कल्ले म्हणणेस ताका कल सांगचेस हें पहिले आयकूनचें. हां कडेन तागल पर्स्पेक्टिवान पळोवचें. तागल पर्स्पेक्टिवान हांव त्या दिसता ड्रॉइंगाचें एक उदाहरण दिलेलें. एक पर्स्पेक्टीव ड्रॉइंग म्हण आसता. मध्य एक वस्तू कलिपुणी दवरलेली आसता. टिपॉय टिपॉय न्ही हें कल म्हणटा ती फ्लावर वाज जो अशें दवरलेलें आसता फुल्ल बिल्ल घालून. आणि 4 स्टुडंट्स सांक 4 बाजून बसयतात एंगल्स अशी सुतलूची हाफ अ सर्कल. हां आणि मदें त्या टेबलार ते दवरलें आसता रावंड टेबलाचेर. तर प्रत्येक जाणाक विंगड कागद आनी हें तो थंय पळयता. प्रत्येक जाण आपापणागल एंगलान थंय ते कशी दिसता तशें चित्र काडटा. आतां तांकां तांगेल टेस्ट आसा तांकां मार्क्स दिवचे आसा. हां तावळी तो वक्त खंय किंवा तो हांगा आमी वक्त म्हणया पण थंय तो एग्जामिनर खंय आसता की ताका हांगेल कोणागल बरोबर आसा कोणाल चुकल्या हें कळच्याक तांकां तें कशी दिसता आसा तांगेल एंगलान हें पळोवच्याक तांगेल जागेर वता तो टिचर. तांगेल जागेर वचून थंय थान पळयता तें कशें दिसता आसा फ्लावर वाज तशीच हांवें काडलें की ना त्या वेल्यान ताका मार्क दिता. कळ्ळें. ताणें राब्बील कडच्यान पळयल्यार ताका तर अख्खें दिसता आसता पण हो कशें अख्खें काडटलो ताका एक एंगल मात दिसता दुसऱ्याक दुसरो एंगल दिसता. तर तुगल एंगलान पळयल्यार त्या पर्स्पेक्टिवान थान हें करेक्ट आसा की ना हें सगळ्यांक पळोवन जायना पळय तरीके इट इज नॉट फुल्ल नॉलेज ऑफ द थिंग. होल थिंग तुमकां कळलेलें आसना. तावळी तो ही समरायजीस वक्त असणे तो समरायज करता. पण चेडा तुगलें बरोबर तुगलें बरोबर तुगलें बरोबर तुगलें बरोबर पण ते सगळे एकडे केल्यार एक कल जाता त्रिसूत्री ब्रह्मसूत्र. त्रिसूत्री हांगा अध्यात्माच्यांत म्हळ्यार त्रिसूत्री म्हळ्यार कळ्ळें. तेणी सांगल्या आमी सबंद दास भर ती त्रिसूत्रीच आयकत आयले. कळ्ळी ती जड चंचळ आनी निश्चळ. धर निश्चळ हातान सुरू करुया. कळ्ळें कल्लेच नाशिल्लें जगान कल्लें हें जगच नाशिल्लें. त्या वेळार फक्त अखंड परब्रह्म निश्चळ निराकार निर्गुण सगळें. ताका नांव ना कळ्ळें ना. ताका ब्रह्म हें नांव आमी नंतर दिलें पळयनासतना दिलें. हां कळ्ळें म्हळ्यार कल्पणी नांव दिवंक नाल्यार कळची कशी म्हणून नांव दिलें. आमी पळयनी आमकां तें जाणयना आमकां तें कसलें भास सुद्दां जायना दिसना स्पर्श जायना कसलें कर्म कळना. तरीके कल की आस हें कशी कळटा. हां आतां एक चेडूं जल्म आयलें आवसू कोणी म्हूण सुद्दां त्या चेडवाक उपजतन कळना ही मगल आवसू म्हूण पण निदान स्पर्शान कळटा. हां पण बापूस कोण हें ती आवस सांगता. तुगेल हो बापूस गुर्त कोन्न दिता आनी ही बिलीव्स इन हीज मदर दॅट चायल्ड. कळ्ळें. तशी सद्गुरू आमकां सांगता ती की हें निश्चळ परब्रह्म अशें आसता. तें निर्गुण निराकार आसा आनी तेची सदैव सगळे कडेन तेंचें भरल्या. त्रिसूत्री तो सांगता आनी वी हॅव टू बिलीव. फर्स्ट वी हॅव टू बिलीव. श्रद्धा दवरले शिवाय विश्वास दवरले शिवाय तूं मुखार वचूंक जायना. अरे आमी रिक्षान बसता ती ते रिक्षा ड्रायव्हराचेर विश्वास दवरून बसता ती श्रद्धा दवरून बसयता ती की तो पाडेश ना म्हणून. पयर आमगेले एक सादेक एक रिक्षावाल्यान एक्सिडेंट करून फास्ट व्हरून ओवरटेक करून तिका पाप ऑपरेशन करपाक लागलें पांयाचें. इतली पाळी येवंची शकता पण बसतना श्रद्धा दवरून बसतात की हो बरोबर पावयतलो वय की न्ही तशी. तर हांगा आतां न्ही श्रोत आनी वक्त कशी आसता ताचे पेक्षा कशी आसूं नये खास करून वक्त्यान कशें आसूं नये. वक्त जर समजना तरी श्रोत्यागेर वाट लागता. म्हळ्यार नुस्तें वेळ गेल्लेलो वेळ परत येना न्ही. त्या खातीर तांणी वक्त्याचेर नुस्तें ताशेर झडलें तें म्हळ्यार ताका समजी तागेलें हें केल्या. तर हांग सांगता श्रोत्या पेक्षा वक्त्याचेर जबाबदारी जास्ती. कारण श्रोताच मुळांत जर अज्ञानी आसतलो तरी तुम्ही जशी दिश दितली तशी तो चिंतन करता वय की नाही. श्रोता मुळांतूच अज्ञानी आसता तर वक्त्याचेर जबाबदारी जास्ती. त्यामुळे वक्ता ते अज्ञानाक ते शून्य जाल्यार अज्ञान तुम्ही कशी दाखयतात खंय वोन बसयतात त्या एंगलान तो पळयतलो. सगळें ताका पळोवचें मेळना वय की न्ही. त्या खातीर तयार जावंक वक्ता हां एकदम तयार आसका लागता.
म्हणून आमकां समाजाचेर आमकां कसले बिंबोवचें आसा हाजी स्पश्ट धारणा आमकां कसले मुळान शिकोवचें आसा. वॉट वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंटेशन आमकां कसल्याच करचें आसा, कसल्याच करचें आसा हें पळोवंक. एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटीव आयलो, फॅरडिलाचो रिप्रेजेंटेटीव म्हणून आयलो आनी विंगडा खंयची कंपनीचे तो प्रॉडक्ट्स काडून दाखयता. तशें चलता वे? ना, तशें चलना. तशी आमी परब्रह्माचें रिप्रेजेंटेशन करचें आयली. प्रेजेंटेशन त्रिसूत्री सांगू आयल्यान ती. आनी आमकां समज ना म्हळ्यार आमी पयलीं काण पळोवंक न्हय येतना आमी हाका वतना प्रवासा वतना आनी नेमकें आमी सगळें घेतलें की ना पळयता तें आमकां जाय आशिल्लें. 2 एकल्याक बॅग आसा ती. आमी सगळें भरून दवरल्या बॅग. पयलें रात्रीच भरून दवरल्या सकाळी प्रवासा वचचें म्हणून. दुसरो दिवसू ताजे वरी दिसचे दुसरे कचरो भरलेले बॅग आमी घेवन वतात चुकून. आनी अर्द वाटेर वचना फुडें कळटा रे बॅग अशी हें आमगेले घराचे व्हरलें म्हणून. उपयोग केलो? आमकांय उपयोग ना, आमी सांगात आशिल्ल्यांक केलो उपयोग ना, कांय ना. त्यामी ती आमकां समाजा मनाचेर कसली बिंबोवचें आसा. तरी ता स्पश्ट धारणा वक्त्यागल अंतकरणान पयली जावंक. द फंडा शूड बी मेड क्लियर. वक्त्यागल अंतकरणान पयलें फंडा शूड बी क्लियर. नाजाल्यार वक्ताची जर अंधारान तूं चाचपडत असल्या काळखान तूं तो लोकांक कशें मार्गदर्शन करतलो. त्यामी ह्या समाजाच्या पयले 18 ओव्यान तूं अभ्यास करनासतना लोकांक मार्गदर्शन करतलो जो वक्त आसा तो आपणागल भाशणांत वैचारीक गोंधळ निर्माण करता अशी समर्थन म्हळ्यार गोंधळ. तांकां एक गंमत म्हळ्यार आमगेले बँक ऑफ इंडियान मातशी आमगेले हे आसताले कल म्हणटात ताका ग्रेड प्रमोशन्स. ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 प्रमोशन आशिल्लें कळ्ळें. तर म्हजे पयलें एक ऑफिसर वचूलेली स्केल 1 स्केल 2 इंटरव्यू कर. दुसरो दिवस मंगल आशिल्लो. हांव तिका सहज इंटरव्यू जावन येना पण हांव तिका विचारलें अगो कशें जालें इंटरव्यू म्हणून. इंग्लिशान विचारलें हाव डीड यू फेअर इन द इंटरव्यू. ओ आय डोंट नो म्हणाली पयलें. कडेन म्हणाली क्वेश्चन्स फ्रॉम दॅट सायड आन्सर्स फ्रॉम हियर. क्वेश्चन्स फ्रॉम हियर एंड आन्सर्स फ्रॉम दॅट. ऑल कन्फ्युजन यू नो म्हणाली. ऑल कन्फ्युजन. कडेन हांवें एक प्रश्न विचारलो हू कन्फ्यूज हूम मोर. हू कन्फ्यूज हूम मोर. तशी वक्ता आनी श्रोता एकमेकांक कन्फ्यूज करता रावता ती. सम कोणाकय गोतना. तशी जावन गोंधळ जावं नये. कळ्ळें म्हळ्यार आमगेल्या आयुश्याचो वेळ हो म्हत्वाचो आसता. आतां तुमी वेळांत वेळ काणांक आयल्यान ती तुमगेल्या वेळाचो गैरफायदा हांव घेवं नये. तुमकां मिसलीड करूं नये. ताजे खातीर शेंडी शेमळ कलें त्रिसूत्री घट्ट दवरका. म्हळ्यार सबंद नारळा शेंडी हातान धरली की नारळाचे घोसचे घोस येतात. गोतस आमकां काडलेले तेन्ना 7-8 नारळ एकदम येता ती ताचे सगळ्या शेंडी धरले रे. तशी आमकां कळका. तर हांगा हें तांणी सांगलें की तशी आमगेल्या ऑफिसान सुद्दां एक तशें जावं नये म्हूण कळका. श्रोत्यान समजाकलो प्रश्न विचारलो आमकां ताका फापूण केन्नाय घालनये. बाबा तूं कल्ल नेमकें विचारचें आसा ताका समकोन विचारचें. कडेन तागल कल्ले म्हणणें आसा हो प्रश्न ताकाची चिकेच एक्सप्लेन करचें लावचें. आनी कड्डेरी भय तूं म्हणलेलें बरोबर आसा पण तें तुगल एंगलान बरोबर आसा बाळा. गोमटें करून नम्रतेन ताका सांगता तुगल अगदी बरोबर आसा. जाल्यार हो मूळ परब्रह्माचो किंवा मूळ त्रिसूत्रीचो एक एंगल जालो. कळ्ळें न्हय. हांगा तूं 2 गळ्ळे तूं एकच घेवन बसला त्यामी तुगेलो गोंधळ जाला. तशें करूं नाका. आतां ह्या बाजू या पळया देर इज दीस वे ऑल्सो. तर आमगेल्या ऑफिसान मातशी करस्पॉन्डन्स ओरिएंटेड आमगेलें डिपार्टमेंट आशिल्लें. नवीन वचूली आमी मराठी मिडियमांतल्यान वचूली. आमकां इंग्लीश तितलें म्हळ्यार येतालें पण तांगेल टर्मिनॉलॉजी आमकां तितलें गोतनाशिल्लें ऑफिशियल टर्मिनॉलॉजी. तर आमी कलें पण ड्राफ्ट करचें. कडेन तें पयलीं एप्रुवलाक वतालें आमगेल्या बॉसा लागीं. तर तो एप्रूव करता सही ताणें करची आशिल्ली. आमी फक्त इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटाले आमी इनिशियल करचें आनी पेटोवचें. तर तो सही करता. त्यावेळी तो आमकां आपयतालो. अशी जी डिस्कार्डय करनाशिल्लो. आमकां आपोवन तो विचारतालो पळय तूं हांगा हें बरयल्या तूं कसलें सांगचें आशिल्लें तूं कसलें कन्वे करचें आशिल्लें. बिकॉज वी वर रायटींग लेटर्स टू अवर ब्रांचीस फ्रॉम हेड ऑफिस लेवल. एंड हेड ऑफिस इज सपोज टू बी
ॲट द एपिक सगळ्यांना बॉस तो तर आम्ही चूक केल्यार ब्रांच कल करतली इट इज मिसगायडींग आमी तशी जावं न्ही म्हणून तो आमकां एकल्याक चापोन कोणाकय कळना म्हाका मात्र कळका म्हाका आपोवचें हें पळय हें बरयलें गोमटें आस जाल्यार तुका नेमकें कशें कल म्हणचें आशिल्लें म्हणून कडेन आमी सांगतालें हें अशें जाल्लें ह्या केसान तूं तेमीच हांव अशें बरयल्या कडेरी तो म्हणटालो द सेम थिंग कॅन बी बेटर पुट अप इन दीस वे पळय तुका जमता की म्हणून तांतू तुगलोच अर्थ कन्वे जातवे तरी तें घाली तें जास्ती गोमटें दिसना अशी कोर न्हू ताणें आमकां करस्पॉन्डन्स शिकयलें तशी श्रोत्याक वक्त्यान ती सुद्दां एक करस्पॉन्डन्स म्हळ्यार कहलें स्वता सांगचें म्हळ्यार ताका तयार करका श्रोत्याक वक्त्यान वक्त म्हूण तयार करका ताका पयलें ज्ञान जावंका आनी ताका ज्ञान जावंक श्रोत्याक ज्ञान करून दिवचें जाल्यार वक्त्याक पयलीं ज्ञान जालेलें आसता हीज फंडा शूड बी क्लियर तो सर थोडे थोडे प्रयत्न करेद एकदम कोणें हाका पावना ती एकदम आत्मज्ञानीची जायना ती कळ्ळें म्हळ्यार ही एक साधन आसा श्रवणम कीर्तनम ही एक साधन आसा कीर्तन करता 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 आतां हें दासवोदाचें आमी सूर केल्या वय की न्ही म्हाका दिसलें अरे हांणी मज्जेरीची आसूड ताळ्ळ्या ती म्हणून जाल्यार तशी ना तांणी म्हणचें बरोबर आसा की तुमी जेन्ना एक यू आर रिप्रेझेंटेटीव यू आर रिप्रेझेंटींग मी आमी जर हेड ऑफिस रिप्रेझेंट करता ती तशी आय एम रिप्रेझेंटींग माय श्री समर्थ तावळ तें बरोबरच आसता तांतूं चूक जावचें ना ताजे खातीर माय फंडा शूड बी व्हेरी क्लियर तें कशें करचें ताजे खातीर हांव पयलीं उपासन करता हांव एक सतत ताजो अभ्यास करता वॉट आय एम गोईंग टू रिप्रेझेंट वॉट आय एम गोईंग टू पुट अप इन फ्रंट ऑफ श्रोता आनी श्रोत्या दृश्टीने तागेले कल प्रश्न आसच्या फाव आसा ती कळ्ळें म्हळ्यार हांव त्या श्रोत्या गेले हांव थावन वयर आयल्या धक्के खात वयर आयल्या शिकता शिकताची सो तांगेल डिफिकल्टीज मज्जे शिवाय जास्ती कोणाक कळटलें वय की न्ही ताका सहिष्णूता जावंका एक श्रोत्या बद्दल सुद्दां एक आदर जावंका एक नम्रता जावंका प्रेम दयाळूपण आसका ताका फापूण घालची ना गोमटें कोन्न ताका हें करून कळ्ळें मागीर तो मस्त पंता ही गिव्स न्यू लूक टू सर्टन न्यू प्रोजेक्ट आनी ते वक्त्याक सुद्दां नवीन नवीन गोश्टी कळू शकतात तेमी वैचारीक गोंधळ करूं नये वैचारीक गोंधळ जायना अशी वचूल्यार आनी हांत आमी सहनावतु सहनव भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे आमगेल्याच मनात श्रोत आनी वक्त आसता ही प्रार्थना शांतीपाठ जो आसा आमी नित्य म्हणटा ती पण कोणें विचार केला वे हाजो अर्थ केलो आमगेल मन हांतूची श्रोताय आसा आनी वक्ताय आसा शिष्य आसा आनी गुरू आसा तर तो गुरू सांगता सहनावतु सहनव अवक्तु आमगेल दोगां जाणांगेलें रक्षण जावो सहनावतु सहनव भुनक्तु आमी दोगां जाणें मेळ हाजे उपभोग घेवया सहनावतु सहनव भुनक्तु सहवीर्यम आमी हें आमगेले प्रोग्रेस पुरुषार्थ आमी दोगां जाणें मेळ करया सहवीर्यम करवावहे तेजस्विना वधीतमस्तु अवधीतमस्तु अवधीत म्हळ्यार तेजस्वी तेज वाडत वचो मा कशी दुःख माप न्हयात कोणाकय ताजें दुःख जावं नये कळ्ळें तेजस्विना वधीतमस्तु मा हें तरी ओम शांती 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 ताजे खातीर तो शांती पाठ मन शांत जावंका दोगां जाणांगेलें गुरू आनी शिष्य हे एक हो लायट एक तो लायट एक धांवता एक वता जशी कल्याण स्वाम्यांक श्री हांणी तयार केलें कडेन तो गुरू जालो ताणें आनी कितकी शिष्य निर्माण केले कडेन ते गुरू जाले अशी ते परिसत्व दिता गुरूच तयार करतात तर समर्थांक आमकां सगळ्यांकय एक गुरुतत्वची दिव न्हू गुरू कोण सोडचे समाजांत तूं सगळ्यांक ज्ञान दिया ती म्हूण ताजे खातीर वक्त्यान कशें आसूं नये हें ते सांगतात कळ्ळें आतां तांणी उत्तरार्धांत समर्थान एक म्हत्वाचें सूत्र मांडल्या त्या म्हळ्यार साधन हे 2 प्रकार आसतात हांगा तांणी सांगलें आमी साधन कोण भायर पडका आमगेले बॅग चॅक करका आमी कल प्रेझेंट करूं वचचें आसा ते आजी तें वाचून पळोवका तें वाचून पळयता हांव जरी समर्थ उलोवन घेता ती ठीक आसा पण आमगेल उपासना आमी करका अशी अभ्यास करनासन वचची ना कळ्ळें तर एक म्हळ्यार साधन हे 2 प्रकार खंयचे एक अन्वयात्मक म्हळ्यार
भक्ती मार्ग म्हळ्यार सगळें जगच ब्रह्ममय असं किंवा सगळे जीव हां तू ईश्वरूच भरला, एकू ईश्वर भरला आणि तेमीत आमकां तर एकच देव सगळ्यांत आसा म्हूण सगळ्यांक सेवा करता हाका अन्वय म्हणटात। आनी दुसरें व्यतिरेक, व्यतिरेक म्हळ्यार कसलें हां हें जग हे सगळे जीव बिव कसलें अस्तित्वच ना ताजें, फक्त परब्रह्म हाजें मात्र अस्तित्व आसा हाका व्यतिरेक म्हणटात। जाल्यार नेती नेती हें न्हय तें न्हय ताका व्हड साधक जावंका पाविलो आमकां सगळें तशी साध्य जायना, पण दोन्ही जावंका, ज्ञानय जावंका भक्ती जावंका, नाजाल्यार कल जाता नुस्तें भक्ती मार्ग म्हणून देवाचेर आंधळे श्रद्धा दवरतात, अंधश्रद्धा म्हणटात ताका, तशी आसूं नये हां। फक्त भक्ती ही कुर्डी आसके आनी फक्त ज्ञान नुस्तें ज्ञान आसा पण एक्चुअली कले कोरू गेल्यार प्रत्यक्षान कल्ले कोरका ताका कळना, म्हळ्यार हें न्हय तें न्हय आस कल्ले आस हें ना तें ना आस कल्ले तें ताका कळना म्हणना पळय तो अजुनी त्या ज्ञानांत एक रूप जायना। तेमी तें ज्ञान जें आसा तें पांगळ आसता, तावळ दोनीचो मिलाफ जाल्यार कल जाता। विचार करा ती एक कुर्ड आसा आनी एक हें कल म्हणटात ताका लेम आसा, पांय नात ताका, तावळी तो कुर्ड्या पांय आसत न्हय तो कुर्डो त्या लेम हाका ज्ञानाक खांद्यार बसोवन घेता आपणाल्या आनी तो ज्ञानी सांगता ह्या दिशेन वचत त्या दिशेन वच, ताका सगळें दिसता आसता कुर्ड्याक दिसना, तावळी ज्ञानयुक्त भक्ती आनी भक्ती ज्ञानोत्तर भक्ती आनी भक्तींतल्यान जालेलें ज्ञान हें दोन्ही आसता। हें तांणी सांगलें अन्वयात्मक आनी व्यतिरेकात्मक हें दोन आसता। सगळे कडेन परमेश्वर नटला हें खरेंच कळ्ळें जाल्यार प्रत्यक्ष अनुभूती यो सरी आमी सद्या कल करता सार असार आत्म कल्लें अनात्म कल्लें हें आमकां कळटा न्हय। जड हें सगळें अनात्म तांतू आत्म ना, आतां हांगा आत्म्याचेर सुद्दां कितली तांगेल्या पर्स्पेक्टिवान पळोवन तांची विंगड अर्थ येतात। कोण म्हणटा परब्रह्म होच आत्मा, परब्रह्म आत्म न्हय, परब्रह्म हें निर्गुण निराकार, ताका गुणय ना ती आकारूय ना तें दृश्यय ना कलय ना तें भासना दिसना पण तें अस्ति कळ्ळें न्हय। पण हांगा याना पळय अस्ति जालें तांतू थावन एक चंचळ निर्माण जालें, हरिसंकल्प म्हणटात त्रिसूत्री, तें चंचळ म्हळ्यार मूळ माया ती चंचळ जाल्यार ट्रिमेंडस पावर्स रायूची कल्ले जाय ते करचे ताका हें आसता, तुज्या सत्तेने सूर्यासी चालणे तशी हें ऐसा तू समर्थ ब्रह्मांडाचा धनिक तशी ब्रह्मांडाचा धनी तो देव, पण तो चंचल ताका केन्नापुणी नाश असो कल्या म्हळ्यार तो उत्पन्न जाला, निश्चळ परब्रह्म उत्पन्नच जायनी पयले दोन तशीच आसा तेमीत ताका नाश ना, जाल्यार जे उत्पन्न जाता ताका स्थिती आसा स्थित्यंतर आसा ती ताका विलय आसा जाल्यार तें चंचळ हां। पण तें चंचळ चल न्हू त्या मूळ मायेने ट्रिमेंडस पावर्स आशिल्ली ती सृश्टी निर्माण केली, तर मूळ माय निर्माण जावन भितर ताची बीजांतू ती अर्धनारी नटेश्वर म्हळ्यार शिव आनी पार्वती, राम आनी सीता हें द्वैत ती घेवनूच आयली, ती म्हणा तो म्हणा तें म्हणा ताका कसले जेंडर नाशिल्ले त्या वेळार कळ्ळें, ताका जेंडर नाशिल्ले ती घेवन आयली। आतां भय तें एक मिनीट हां, कोणाला फोन येत असतात की ना मदें अशी नांदतात ती दोळ्या मुखार। हांव कल सांगताली हय ती आमकां मूळ माया ती सगळी करता आनी तिने सृश्टी निर्माण केली, ती सृश्टी एक खेळसो सृश्टी निर्माण केली पण तांत जीवूच नाशिल्लो, दिसता सृश्टी दिसता पण तांतू जीव ना जड, तावळ तिने कल केलें आपणा हातूंत शक्ती तांतू घाली आनी भायरय शक्ती आसा भितरय शक्ती आसा,
सगळं भर ती शक्ती ब्रह्मांडात भरल्या ती त्या प्रत्येक जीवान सुद्धा ते जीवान सूक्ष्म रूप भायर सुद्धा सूक्ष्म रूपाची तर ती शक्ती ताका वाहन जायना नुसते पेट्रोल असून गाडी चलना ताका कलेपणी गाडी लागता म्हळ्यार मात चलच्या जाता नुसते पेट्रोल चमकून वतवे ना तर आमकां जर प्रवास करचो असो देह करून देहान शिरनू तरी आमकां ताजें वाहन जाय म्हूण आमकां देवाने बक्षीस म्हूण मन दिलें त्या चंचळ मायेने आमकां मन बक्षीस दिलें मनोवेग कितले ताजे हें खंयचे खंयचे खंय वता ते कशी वता कितले ताजे गूण आसत मस्त गूण आसत तांतू त्या आत्म दिलो तो आत्म तांतू वचुलो आत्मतत्व कळ्ळें आनी ते मनांत घुसना पडे त्या शरिराची रिक्वायरमेंटा प्रमाणे ते चलयता तो विष्णू ब्रह्मा विष्णू महेश त्रिगुण तांत आसत प्रत्येक शरिरांत त्रिगुण आसत त्रिगुण खंयचे ब्रह्मा म्हळ्यार तो जन्मा घालता तशी प्रत्येक आमगेली बॉडी पळयात न्ही कळटा कितले सेल्स नित्य नवीन नवीन उत्पन्न जातात ते ब्रह्म जन्मा घालता कितले नित्याक मरता ती मेल्ल्यार मात्र दुसरे हाका कले चान्स आसना नाल्यार मस्त जातात त्यो सेल्स कडे कॅन्सर असले रोग जातात नाका जाल्ले कले म्हळ्यार ते ऑब्सोलेट सेल्स तशी बदल्यार विष जाता आनी मनुष्य मरता तेमी तशी जावं नये म्हणून महेशागल थंय काम आसा ब्रह्मा विष्णू महेश आनी ते उत्पन्न जालेल्यांक जीवन दिवची कामां विष्णू तत्व करता ती जाणीव आनी पुरुष आनी प्रकृती ते जाणीव जायना पडे कशी करचे भुके जाणीव जाली भुके जाणीव जावन म्हाका भुके जाणीव जाली अयो जाल्यार आतां न्हिदया कोण आलस कोण खाता रात्रीच उठाव न्हू भोंगो सकाळ उठावन पळयलें जालें म्हळ्यार पोट्टान कले वचना भुके जाणीव जाली पण आतां आमकां हाजें ज्ञान जाय इच्छा जाली खावंका म्हणून जाणीव जाली न्ही ती उठायल्यार खंय कल दवरलें हाजें ज्ञान आमकां आसता ज्ञान जायना पण ते काण आमी एक्चुली खावंका ती क्रियाशक्ती हें सगळें जें करता न्ही ती प्रकृती आवसुशी जावन फक्त जाणीव हो बापूस म्हणून थंय दोन भेद जाले डेलिगेशन ऑफ वर्क इतलें व्हड काम इतलें सृश्टी पळोवन खावचें काम न्ही तेमी ते मूळ मायेने तिच्यान दोन आशिल्ले पुरुष आनी प्रकृती तशी प्रकृती ही अवसूलवर काम करता आनी पुरुष हो जाणीव शुद्ध जाणीव कळ्ळें तर तशी तर हांगा तांणी सांगल्या ताजी अनुभूती यो सर आमकां आमी एक आमगेल साधना म्हूण पयलें हाव टू स्टार्ट वीथ तरी सार खंयचे असार खंयचे आत्म खंयचो अनात्म खंयचे जड मगल हो हात म्हळ्यार हांव न्हय मगल हो जें आसा तें हांव जायना तरी मागीर हांव कोण थंय शंकराचार्यांगेले निर्वाण षटक उपयोगा पडटा मनोबुद्ध अहंकार चित्ताणी नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायू चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम तशी तर तें जें आसा आत्म खंयचे अनात्म खंयचे देहाच्या बाबतींत तशी सार असार खंयची तत्व खंयचे खंयच्यानीत खंयचे चलता जें असार आसा जें आज आसा फायना तें असार पेरिशेबल ताजी पेरिशेबल हाजी मागशी लागून आमकां मेळटा तेमी तें सोडून दिवचें हे इनिशियल साधना म्हूण आमी सारासार विचार भक्ती मार्गान सुद्दां करता परमेश्वर नटला वय जाल्यार खंयची सार खंयची हें खंयची बरें खंयची वायट आतां तुमी म्हणशात भक्ती मार्ग म्हणटा राम आनी रावण ह्या दोगांतूय एकच परमात्मा आशिल्लो एक परमात्मा आसा मागीर रावणाक कल्या मृत्यू आयलो रामान कल्या मारलें अशें आसा कळ्ळें जाल्यार कल जाता आमकां त्या वेळार आमकां हें कळका आमगे डिस्क्रिशन पावर म्हणटात ताकाच विवेक बुद्धी म्हणटात की आमगेल जिवनात ध्येय कल्लें तरी आमकां राम आनी रावण दोगय जाण आसा ती म्हळ्यार खंयचें बरें खंयचें वायट कळता तावळी आमी बरें कोरका आमकां राम जावचें सर रावण जावचें ना हें लक्षांत दवरका आमी हें लक्षांत दवरका कळ्ळें दृश्टीन समत आसका ना अशें ना तर ते इवन रावणाक सुद्दां रामान इतलें म्हत्व दिलें तांणी तें समुद्र उल्लंघन करचे वेळार रामेश्वरा स्थापन केली आनी ते पयले पुजे वेळार पौरोहीत ते रावणाक आपयले तो ब्राह्मण पुलस्त ऋषीगल चलतो ताका वायट थोडे राक्षसी विचार कामभावने अहंकारा तो फुकट गेलो
शिवाय तो बरो मनुष्य शे, बलाढ्य मनुष्य. ताक आपण म्हळ्यार तान्ने शिवागल पूजा तो शिवभक्त म्हणून शिवागल पूजा करूक म्हळ्यार रामाने तागल सुद्धा गुण जाणले. तशी वक्त्याने खंयच्याय श्रोत्याक खंयच्याय साधकाक कमी लेखू नये. पण आपणागल आब राखून राबका. त्यान तांणी सांगलें व्यवहार करतना तारतम्यच का सर्वत्र ईश्वर पळोवंक हें जालें जाल्यार खंयचे वंद्यस जनी वंद्य ते सर्व भावे करावे, जनी निंद्य ते सर्व सोडून द्यावे हें सांगल्या. केन्नाय आमी हें म्हणटा ती एक कले एका कमी मार्क मेळ्ळे, हांव विचारलें कितले मार्क मेळ्ळे म्हणून. तरी अमूक कितल्या नंबर आयलो म्हणून 19वा म्हणून. हांव तरी पास जालो, बाकीचे कितले जाण नापास जालेत गो तसले त्या विशयान. आतां तुमी व्हाय डू यू कंपेर विथ दोज हू आर नापास? व्हाय कांट यू कंपेर विथ फर्स्ट रँक? तशी आमकां कोणा सांगा ती कंपेर करून उमेद घेवन आमी तांगेल पावलार पावल घाल वचका हें आमकां कळका. भक्ती मार्गान सुद्दां खंयची फ्युटायल आस आनी खंयची परमनंट बरें आस हें तितलें तारतम्य आमकां आसका. कळ्ळें? तितली बुद्धी आसका. कळ्ळें ना जाल्यार कळ्ळें जाता श्रेयस आनी प्रेयस म्हूण आसता न्ही. प्रेयस म्हळ्यार प्रपंच, श्रेयस म्हळ्यार परमार्थ. दोन भाग जायनाशिल्ले. त्यामी ती नवोदित साधक जो असतो, नवीन नवीन साधक जालेलो, तांचें श्रवण करतना केन्नाय खरो ज्ञानी मनुष्य कोण आसा ताल्ल्या थानू श्रवण करता. आनी परमार्थाची सर्व संकल्पन म्हळ्यार खंय फंडाज, आतांच्या शुद्ध मराठीन सांगता फंडाज. तशी संकल्पन समजून घेवंका म्हळ्यार वैचारीक गोंधळ जायना. आतां आमी हेंची समर्थांनी खंयच्या शब्दान सांगल्या ते तांची मस्त परखडपणान. ही वॉज व्हेरी स्ट्रिक्ट. एकदम ते वाटेल तशी उलयताले, आसूड ताणतना विचार करनाशिल्ले. म्हळ्यार कोणें तरी श्रोत्यांक त्रास दिता किंवा विंगड मार्गा लायता, उपासन करनासतना ते खंय तरी शिकोवनचे आयले. तेमी हांगा मज्जसलेने आमचे जबाबदारी आसा की मायक समोर दवरका आनी कायम ही जाण जावंका की समर्थ करून घेता आसत. हांव करना मगल बुद्धवंतपण सांगच्या गेल्ले की फसली. तांचेर तांणी समज चाबूक मारला. ते सांगतात श्रीराम बहुत जनासी उपाय वक्तयास पुसता त्रासो नये. वक्त्याक जर कोणें विचारलें बोलता अन्वये सांडू नये म्हळ्यार भक्ती मार्ग आपणालो सोड नये. आता श्रोत्याने आशंका घेतली ते तत्काळ पाहिजे फेडिली. स्वगोष्टी पेचली ऐसे न व्हावे. म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें आतां तेक सांगलें मुखार ताचें कॉन्ट्रडिक्शन केलें. तशी कोर न्हय. श्रोत बरोबर आसतलो पण ताका समजावची तितलें न्याक आमकां आसता. आनी करेक्ट समजावचें, नुस्तें न्याक म्हूण चुकीचें सांगचें न्हय. तरी तुगल पर्स्पेक्टिवान तुगल बरोबर आसा. पण देर इज अनदर पर्स्पेक्टीव. हे अशी पळय ह्या बाजू येवन बैस, पळय हेवें बरोबर आस, त्या बाजू येवन बैस तेवें बरोबर आस. कळ्ळें? मागीर सगळें मेळून एक परब्रह्म जाता चेडा हें सांगका. परब्रह्म म्हळ्यार निश्चळ परब्रह्म. आनी त्रिसूत्री केन्ना हातांत सोड नये. नारळाची त्रिसूत्री अशी गट्टी धरका. श्रोत्याने आशंका घेतली ते तत्काळ पाहिजे फेडिली. स्वगोष्टी पेचली ऐसे न व्हावे. म्हळ्यार आमी स्वताकच कॉन्ट्रॅडिक्ट कोर नये केन्ना. पुढे धरिता मागे पेचला म्हळ्यार कॉन्ट्रडिक्शन. मागे धरिता पुढे उडाला ऐसा सापडतची गेला ठाई. स्वतालोच गोंधळ जातो. एक कोणकी बुडतो असं तरी ताक काडूक एका पोंच्याक नुकतो शिकिलो पोंच्याक तो ताका काडू म्हूण वचूला आनी तो स्वता डुबकी गचक खाता असं. आत्ता बुडता की घडी बुडता. तशी पोहणाराची गचक्या खातो जनास कैसा काढू पाहतो. आशय लोकांचा राहतो ठाई. त्यामुळे तिथे लोकांक इतलं गोंधळ मनान तू तांकां नक्की कळ्ळें म्हणून कळनाची. आपणाची बोलीला संभार, आपणाची बोली जे सर्वसार, दुस्तर मायेचा पार ठाकिला पाहिजे. जे सूक्ष्म नाम घ्यावे त्याचे रूप बिंबवून द्यावे. तरीच वक्ता म्हणवावे विचारवंत. सूक्ष्म नाव कोणाक दवरले, मूळ माया म्हळ्यार नेमकी कल्ली. कोणे म्हणटा आत्मा म्हळ्यार परब्रह्म. जाल्यार आत्मा हो चंचळ पण ताका ट्रिमेंडस पावर्स आनी ट्रिमेंडस आयुश्य हें दिल्या.
तर परब्रह्मांथानू भायर पडल्या. हरिसंकल्प असतो पवित्र पायस. पण तो जेन्ना शरिरान शिरता त्या वेळा त्या शरिरा रिक्वायरमेंट्सा प्रमाणे तागल मन असतं न्ही. प्रत्येक वेळार मन विंगड असता. तांतू तो आत्म राबून 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 तांचेर विंगड विंगड संस्कार स्वताचेर कोण घेता आनी तो आत्मशील जिवात्म जाता आनी नोळीत बसका लागता का. आनी देह सोण वतना तागल्ले एक अंतकरण म्हणटात ते अंतकरण भायर पडता. अंतकरणा भितरी तो आत्मा तक्कल करू शकता. गॅस सिलिंडरान गॅस आस पण ते लॉक आसा सिलिंडर उगडच्याक जायना. तावळी तूं गॅस कशें पेटयता जायना. यू कांट डू इट. तशी आमगेल जाता. तशी जाता आनी तशें जावं नये. जे जे सूक्ष्म नाम घ्यावे त्याचे रूप बिंबवून द्यावे. आता राम म्हळ्यार रामाक राम कल्यात नांव दवरल्या तरी जो रोम रोम में रमने वाले राम. आमगे रम रमान तूं रमण करता तो फ्री हें करता तो राम. शिव म्हळ्यार कले शिवम भूत्वा शिवम यजेत. शिव म्हळ्यार कले पवित्र शुद्ध स्वच्छ स्वच्छ. तागल मस्तकाचेरी गंग आस तितलो पवित्र तो. देवी म्हळ्यार कले तेज शक्ती. शक्ती सगळ्यांत बरी करची शक्ती. वायट करची शक्ती असता जाल्यार वायटांक वायट करची शक्ती असता. जाल्यार संत ते देवी पेक्षा श्रेष्ठ कल्या म्हळ्यार संत वायटांक नाश करनात. देवी नाश करता जाल्यार संत कल करता ती वायटांक सुद्दां बरेपण करता ती. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाडो भूतां परस्परे जडो मैत्र जीवाचे. ज्ञानेश्वर माऊलीन तें केलें. तांकां कितलो त्रास दिलो. तो सालो कोण ज्ञानेश्वर माऊलीन काळाक तो विसोबा चाटी म्हणटात ताका. तोच कडेन विसोबा खेचर जालो. भयंकर त्रास दिलो मानताऱ्यांनी. तांकां पिवच्या उद्दाथंय मेळनाशी पळयले जाल्यार ताकाच तांणी शिश्य करून ताका ब्रह्मज्ञान करून दिलें मात्र न्ही. तो विसोबा खेचर जावन ताणें नामदेवाल गुरू ते संत नामदेव असले संत घडयले. म्हळ्यार कल्लें वायटान थानू तांणी बरेपण करून दाखयलें. बरेपण करून दाखयलें. तशी जावंका. जे जे सूक्ष्म नाम घ्यावे त्याचे रूप बिंबवून द्यावे तरीच वक्ता म्हणवावे विचारवंत. ब्रह्म कैसे मूळ माया कैसी अष्टदा प्रकृती शिवशक्ती ती कैसी षडगुण ईश्वराची स्थिती कैसी. गुणसाम्याची गुण म्हळ्यार कलें गुणसाम्य म्हळ्यार हे आमी कल म्हणटा ती सत्व रजतम हे त्रिगुण ते समसमान असतात. तर प्रत्येक शरिरानुसार तांचे पर्सेंटेज परमिटेशन कॉम्बिनेशन बदलतात जाल्यार ते 3 असतात आनी 3 एकांत एक जालेली न्ही ती तांचे विंगड विंगड रंग तयार जातात. सृश्टीन सुद्दां हे 3 आसा. तशी षडगुण ईश्वराची स्थिती कशी. आमगे सर रिपू म्हळ्यार कसले ते खंयच्यान त्या गुणांथान रिपू भायर पडल्यात. गुणांथान षडगुण ईश्वराची स्थिती कैसी. अर्धनारी नटेश्वर तो कोण. अर्धनारी नटेश्वर म्हळ्यार पुरुष आनी प्रकृती. पहिले एकच परब्रह्म आशिल्ले जाल्यार मूळ माय जी आयली ती त्या द्वैताच बीज घेवन आयली. त्या बिजान फुट्टोन पळयल्यार जशी वडाचे बिजान तूं पळयल्यार वडा झाड दिसना. खंयच्याय हाजे बियेन तूं कल्ले आसना. डाळिंबा बीत कल्ले आसना जाल्यार तेंच रुजयल्या डाळिंबा झाडशें आसता. तांकां तूं अगणित कितले दाणे शेकडो दाणे ते एक डाळिंबा फळांत कशें जाता ते. मुळांत बिजांत आशिल्लें तें झाड म्हणून तें झाड उगयलें न्ही. तशी ते अर्धनारी नटेश्वराचे बीज मूळ मायेंत आशिल्लें. प्रकृती पुरुषाचा विचार हे मूळ मायेंत आसा. प्रकृती आनी पुरुष गुणक्षोभिणी तदनंतर मागीर तिगल हाजे प्रमाणे ती गुणमाया जाली. गुणमाया शी कन्सिव्ड 3 गुणाज. तांकां तिणें आपणा पोटांत वाडयलें आनी कड्डेरी स्फोट जालो ओम आनी ते 3 गुण सगळे भायर पडले. कळ्ळें. गुणक्षोभिणी तदनंतर त्रिगुण कैसे पूर्व पक्ष कोठून कोठवरी वाच्यांश लक्षांशाची परी सूक्ष्म नाना विचार करी धन्य तो साधू. नाना पाल्हाळी पडेना अथवा वक्त तांणे बिटिंग अबाउट द बुश करता बसना कळना लोकांक ना जाल्यार
नेमके कल्ले त्रिसूत्री. त्रिसूत्री म्हळ्यार कल्ले निश्चळ परब्रह्म. हां, ताका कले नांव ना, गांव ना, कले ना, सगळे कडेन आसा. एकदेशी ना, ते सर्वदेशी, सगळे कडेन तांचे भरल्या. त्या निश्चळ परब्रह्म ताजी त्या अधिष्ठाना वयरी आयली कले एक वाऱ्या झुळू कैल वर आयली वायुरूप. तो हरिसंकल्प. त्या संकल्पांत इतली शक्तिशिली आणि तें बीजरूप. बीजरूप सृष्टीच बीज मूळ माया. तांतू पुरुष आणि प्रकृती म्हळ्यार शुद्ध जाणीव आणि दुसरे कले की प्रकृती म्हळ्यार लालन पालन करची जी शक्ती आवसुगली. म्हळ्यार बापूस आणि आवसू हे दोग जाण तांत आशिल्ले. पण ते अर्धनारी नटेश्वर म्हळ्यार सुप्त अवस्थेंत आशिल्ले. जेन्ना ते सृष्टी निर्माण जाली तावळी प्रत्येकांत नर मादी हे भेद आयले. कळ्ळें न्हय? जाल्यार ते नर आनी मादी आशिल्ले तरके मूळ भितर जी माय आसा, जो आत्मा आसा तो एकूच एकल्याक जीव आनी दुसऱ्याक जीव आसना. हे सूक्ष्म वासन येता न्हू, बामण बायल मेळ एकडे जावन तिसऱ्याक जन्म दितात. ते जन्म दिना पडे ताजी एक कोण चल्ली जाता, एक फोन चल्लूक जाता, चल्लो जावो चली जावो, भितर जी जाणीव आसा आनी जे हें आसा प्रकृती आनी पुरुश ते सगळे तो आत्मा तो एकूच आसा. थंय प्रकृती पुरुष अशी भेद ना, अशी भेद ना. एकच जीव, एकच आत्मा सगळं चलयतलो. कळ्ळें? नाना पाल्लाळी पडेना, बोलिलेची बोलावेना, मौन्य गर्भ अनुमाना आणून सोडी. मस्त पंथने थंड बसचे आणि देवा मौनम सर्वार्थ साधनम खंय सांगले 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 दोळ मिटून बैसाती आणि तुगल भितर कल विचार आसती तें पळयाती. त्या मुखाल समासान तांणी गोमटे सांगल्या कशी तें पळोवचें म्हणून. कळ्ळें? साधन म्हळ्यार नेमकी कल्ल करची कशी. मौन गर्भ मौन राबून सुद्दां आमकां प्रत्यय कशी येतलो तें ना जाल्यार कल जाता. ताका जर कले कळना ते श्रोत वक्त्याक तरी घडी एक तो म्हणटा विमल ब्रह्म हे विमळ आसा, घडी एक म्हणे सर्व ब्रह्म, द्रष्टा साक्षी सत्ता ब्रह्म क्षणेक. ही सगळी नांव ब्रह्माक दिता. ब्रह्माक नांव आसत वे? नांव ना. ती मध्य आमी 14 ब्रह्म म्हणून काडलेले, 14 नांव आणि ते सगळे फ्युटायल आसा ती म्हणून हांवें सिद्ध केलेले. आतां एक एक वक्त म्हणटा निश्चळतेची जाले चंचळ. निश्चळ चंचळ जायनी, निश्चळ आस तशेंच. चंचळ ही केवळ कल्पना आसा. ताका संकल्पना म्हणटा. संकल्पना म्हळ्यार बरी कल्पना, सगळ्यांगल बरें जावो ही कल्पना. शेवटी कल्पना इज मिथ्या. कल्पना नश्वर, सगळं कल्पना नश्वर. हां, तर निश्चळतेची जाले चंचळ, चंचळतेची ब्रह्म केवळ अशी जर म्हणता बसल्यार नाना प्रसंगी खळखळ निवाडा नाही, निष्कर्षा केना. तो ही इज कन्फ्यूज. टोटल क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, आन्सर फ्रॉम दॅट साइड, क्वेश्चन फ्रॉम दॅट साइड, आन्सर फ्रॉम दिस साइड, ऑल टोटल कन्फ्युजन. ईच वन कन्फ्युजेस ईच अदर. तशी उपयोग ना. तेमी ती ताजी जबाबदारी कोणाचेर जास्ती? वक्त्याचेर जास्ती. तेमी ती चळते आणि निश्चळ अवघे चैतन्याची केवळ रूपे वेगळाली प्रांजळ कदापि बोलवेना. तरी चंचळ निश्चळ हे एकची म्हणू जायना, म्हणू जायना. निश्चळ ते निश्चळ, चंचळ ते चंचळ आणि निश्चळ आणि चंचळ निर्माण करणी. तो आपोआप संकल्प निर्माण जालो तातूंत. एक जशी बुडबुड येता ती हाजेर समुद्राचेर, तशी एक ते चंचळ एक हें तयार जालें. कळ्ळें? संकल्प उठायलो. तातूंत शुद्ध जाणीव आशिल्ली, प्रकृती आशिल्ली. अर्धनारी नटेश्वर घेवन आयले. ताका मनांत आयलें. ताका सगळे भावना भाव सगळे ताका मनांत आयले आज खेळ करया म्हणून. आनी खेळ सुरू जालो सृश्टीचो. सृश्टी निर्माण केली. अरे ही सृश्टी कले हाल्ल ना, करना, कले ना. तावळ ते चलोवंक का न्ही, नाल्यार उपयोग केलो, खेळची कशी, ताका जीव येवंक न्हय म्हणून ताणें कल केलें. त्या देवाने आत्मतंत घालो. आत्मतत्व प्रत्येक जिवांत घालें, प्रत्येक शरिरांत, पिंडांत. आनी मनय दिलें. प्रत्येकाक मन आसा. सान्न मुय एकठांय मन आसा. शुद्ध जाणीव तांत आसा, प्रकृती तांत आसा. अष्टधा प्रकृती सत्व रज तम हें पुरे प्रत्येक हांत आसा, देहांत आसा. आनी तें चलोवच्या दिल्लें. कळ्ळें? तावळी हे जी मूळ माय आसा ती वय चंचळ म्हळ्यार ती अविनाशी न्हय.
केन्ना पूण ताका नाश आसा, पण ताका आत्मा अविनाशी कल खातीर म्हणटा ती की तागल आयुष्य मस्त व्हड. आमगेल आयुष्य मॅक्झिमम 100 म्हणा 110 वर्स, कोणके 126 वर्सां म्हणटाले पळयले योगाचे एक्सरसाइजीस करता, धर 126 150. श्रीकृष्णान देह दवर, ताका सुद्दां देह दवरका लागलो. ही वॉज 125 इयर्स. कळ्ळें? म्हळ्यार कोण उत्पन्न जाता ताका देह दवरका लागता. तशी आमी कले फुल्ल हें अविनाशी ना ती जाल्यार हेंवूय तशी चंचल जो आत्म आसा ताकाय परब्रह्मान शेवटी विलीन तांतो ना थंय वचका ना, उगम आल्या वचकाच ताका, तो वचचो ना पळय. तो सर ताका मस्त आयुश्य आसा, पण दॅट इज द कल म्हणटात ताका स्टेपिंग स्टोन. आमकां मिडियम जाय, आमकां परब्रह्म म्हळ्यार कसलें म्हूण कळतले. आमी नाना नमुने मन येता ती नांव घेता ती परब्रह्म परब्रह्म आनी व्हड ज्ञान आशिल्लें. आमकां कसल्याचें ज्ञानच ना तें. कल म्हळ्यार तें ज्ञान केन्नाय आमकां जावचें शक्य ना. इत्या म्हळ्यार ताचें ज्ञान जावचें म्हळ्यार तातूंत एकच जावचें, एक जावचें. मागीर एक जाल्लेलो मी वर्णाची, हांव म्हळें वर्णाच थंय, तो एकच जाता. जशें एक लोभी मनुश्य भयंकर धन मेळोवचें मागशें शिके, धांवलो धांवलो धांवलो, मदेंच कल जालें की जादू जाली आनी तोच धनच जालो, पयसो जालो तो जादूने. तावळी लोकांक कळनाची तो खंय वचलो, तो एक रूप जाल्लो त्या धनांत. बाकीचे लोक ताजे मागशी लागले धन म्हणून, बाकीच लोभी लोक अशी जाता. कळ्ळें? तर उगीच करी गथा गोवी, तो लोकांस कैसे उगवी. नाना निश्चय नाना गोवी म्हळ्यार गोंधळ पडत जाते. भ्रमास म्हणे परब्रह्म, भ्रम जाल्यार ताकाच परब्रह्म म्हणटात. परब्रह्मास म्हणे भ्रम, ज्ञातेपणाचा संभ्रम बोलोन दावी. कळ्ळें? आनी आपणाक काही समज क्लियर ना म्हणून उलोवन दाखयता. घाली शास्त्रांची दडपण, शिवाय आनी गीतेंत हें सांगल्या, ह्या शास्त्रांत तें सांगल्या, त्या शास्त्रांत हें सांगल्या, ताका हें नांव दवरल्या, ताका तें नांव दवरल्या, तेंची सगळें. परब्रह्म सगळे कडेन, आत्म सगळें डेड बॉडीन सुद्दां आत्म आस. आमी ठासून सांगता लोक असो. तो आत्म म्हळ्यार परब्रह्माक त्या साधिकेन दवरलें नांव आत्मा. त्या परब्रह्म आसता तूं जडान सुद्दां परब्रह्म आसा जाल्यार चंचळ आत्मतत्व ना, तें भायर पडना, पण तें जड मात्र भरता, डेड बॉडी. कळ्ळें न्ही? तें समक कळका. घाली शास्त्रांची दडपण, शास्त्रांत तशें सांगल्या जाल्यार प्रचिती विण निरूपण, पुसो जाता उगाच सीण अत्यंत मानी. ताका क्रॉस एक्झामीन केल्ले री कोणे श्रोत्यांनी, ताका सांगू कळना. ज्ञात्यास आणि पदार्थ भिडा, तो काय बोलेल बापुडा. तो स्वता ज्ञात म्हणून घेता जाल्यार ताका स्वताक भीड म्हळ्यार ताका समज वचना. सारा सार असाराचा निवाडा जाला पाहिजे. हांगा एक ते आमगेले कोण साईबाबा वेळार कोणकी कुलकर्णी म्हणून वैद्य आशिल्ली. साईबाबा अंगार दिवन बरें करता ती म्हणून तांगेले अध्यात्मीक पावराने ताका जाळ आशिल्लें, पण ताका समज शिकिल्लो नाशिल्लो तो वैद्य म्हणून. तो बरो नातिल्यांक आपोवन हांव दिता, हांव वैद्य आसा म्हणून ताका दितालो, बरेंच जायनाशिल्लें. तशी वैद्य मात्रेची, मात्र म्हळ्यार वखदाची, तागल वखदाची स्तुती करी, मात्रा गुण काहीच न करी. प्रचिती विण तैसी परी ज्ञानाची झाली, जेथे नाही सारासार. सार असार खंय कळना की, खंयचे सार जिस्ट खंयचे फुकटचे. जशी पॅडीचे एक नारळा हाजे कल्ले म्हणटा ती तांदळा शेत आस, तर पाखड ना पडे ताजी पुराय हें पडता न्ही, ताका कल म्हणटा ती साल्ल पडटा ती पोपडे, आनी प्युअर तांदूळ मात्र व्हरता वय की न्ही, तें सार. आनी बाकीचे आसता भुस्स खावचे जातवे जायना. तरी सार आनी असार हें कळका. प्रत्येकांतू उसांतू जैसी उसात ग साखर, तैसा देवाच हो ईश्वर. जैसे दुग्धामध्ये लोणी, तैसा देही चक्रपाणी. देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. तावळ सांगील वरी ते लपाछपी खेळतना देव खंय निपून बसला आमगेल अंतरांतू. तेमीच एकली सांगता, धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधून या दोर हो, धरिला पंढरीचा चोर. त्या चोराक हांगाचे आमी पकडून दवरका.
जेथे नाही सारासार सार असार जर तुम साधन पैल कळना तेथे अवघा अंधकार. नाना परीक्षेचा विचार राहिला तेथे. नाना नमन्या परीक्षा अंधकार असेल मी ती तुम कळना. रात झोपळनो तुमक दिसता सरपस कळलं म्हणारी काळो कसं काळो कसं. आणि दुसरे कल्ले की एक ते म्हणतारी सू स्वताले आंगणात तू तिका नात तू येऊन सांज वेळ झालेली भितर काळो खूप तर ती सोदताली तर तान्नेय सोदले आणि कडे म्हणलें आजी तू हांगा कल्या गो बशिली भितर बसकाशील न्हय शिवनच्याक इतलो हड्ड आंगणात खंय बसल्या म्हण. तावळे तीन सांगलें ना हांव भितरच बशिली मागीर भितर बशिल्लें असलें चू हांग कशें पडटलें आंगणात तू भितर येस का न्हय म्हण. न्हय रे चेडा ते भितर काळो कस की ना म्हणून आमी हांगा सोदता म्हण. सू पडल्या थंय आनी आमी सोदतात हांगा मेळची कशी. तशी अंधकारांतून आमकां खंय जाय तें मेळना. उपाय केलो अंधकार ना करचो स्विच लावचें. तर ताणें सांगलें दिव हाडलो स्विच आनी आजी आतां पळय हें आयल्या कळ्ळें वीज आयल्या भंय रे पण म्हाका तें कळना न्ही कशी लावची म्हणून यो हांव शिकयतां म्हूण बटण टप्प केलें उजवाड पडलो. उजवाड पडचे भितर ताबडतोब सू मेळ्ळी किंवा खंयचो एक लालटेन हाडलें कळ्ळें म्हणटात ताका कंदील हाडलो आनी मेळ्ळें. तशें पाप पुण्य स्वर्ग नरक विवेकी आणि अविवेक सर्व ब्रह्मी काय एक सापडले नाही. सगळे ब्रह्म म्हणतल्याक त्या ब्रह्म निश्चळ परब्रह्मांतून आमी म्हणटा ती तांतूच पाप आसा तांतू पुण्य आसा स्वर्ग नरक हें सगळें आसा न्ही ते परब्रह्माचे अधिष्ठानाचेरी हे सगळे खेळ चलता. ती परब्रह्माक कसलोय फरक पडना. कोण येता कोण वता कितली ब्रह्मांड जाता ती विरून वता ती एक जाता ती कसलो फरक पडना. आस तशेंच पावन आणि ते पतन दोन्ही मानिली तत्समान. वायटू बरो दोन्ही एकच वेळ. अरे सगळे तू तोच देव आस न्हय म्हणा पण रावण आनी राम एकच वेळ ना. मागीर म्हाका कोणा वर जावचें आस बऱ्या वर जावचें आस पळय की न्ही. तर की जो वायट आस वक्त्यान तांतून वायटपण काडूंक पळोवंक जें ज्ञानेश्वर माऊलीन केलें काम. विसोबा चाटीक विसोबा खेचर केलें गुरुतत्व ताज्यान ठासून भरलें. तशें पावन आणि ते पतन दोन्ही मानिली तत्समान. तशी निश्चयो आणि अनुमान ब्रह्मरूप. आता ब्रह्मरूप झाले आघवे तेथे काय निवडावे अवघी साखरची टाकावे काय कोठे. सगळीकडे ब्रह्मच आस म्हणना पडे सगळी साखरची. तरी कल्ल्या कल उडोवचें अशी सगळीकडे ब्रह्मच न्हय मागीर तांतू सगळी साखरच आस मागीर कल्ल्या निवडचें कल कारण आस अशें म्हणटा ती. कले कारणच ना सार असार निवड का कल्ल्याक अशी श्रोत्यागल प्रश्न जाल्यार तांकां आमी सांगता की परब्रह्माच्या अधिष्ठानाचेर हे सगळे खेळ सृश्टी निर्माण जाली मूळ माया दृश्य जे जे आस ते जड चंचळ आणि निश्चळ त्रिसूत्री. परत हरिदासाची कथा मूळ पदावर त्रिसूत्री गट्टी धरली नारला पोत्तेच पोत्तेता. तशें पण कोणाक तें गोतना पळय तो म्हणटा सार असार कल्ल्या करता सगळी साखर न्हय सर्वांगी साखर गोड करी म्हणून. पण तशी आसना. आमकां एक जावचें आसा निश्चळ परब्रह्मांत जाल्यार मायेच आधार घेवन आमकां वचका. माये शिवाय तें जें अजिबात कळना थंय वचूं जायना स्टेप बाय स्टेप वचका. हें कशी कले ताका जड म्हळ्यार ताका कलय ना ताका आकारय ना आकार आस पण ताका कलेक गूण ना ती जड तें हल्ल ना स्वता जावन. चंचळ म्हळ्यार कशी निर्गुण न्हय सगुण आणि निराकार ताका आकार ना पण ताज्यान गूण भरपूर आसत. तर त्या गुणांचो फायदो घेवन आमी त्या मूळ माये वश करून घेवन त्या स्टेपींग स्टोन ताज्या बोटींत बसून आमी प्रवास करता धैर्यान भक्ती मार्गाने आणि ज्ञान डोळस जावन त्या ज्ञान पांगळ आसतलो पण ताका भक्तीने खांद्यार घेतला म्हणा पडे भक्तीचे तेथे भक्तीचे अधिष्ठान पाहिजे. तशी सामर्थ्य आहे चळवळीचे जाल्यार तेथे भक्ती मार्गाचे अधिष्ठान पाहिजे आणि तो ज्ञानमार्गी मार्ग दाखयता तशी वच्चे. त्याने ती सार आणि असार अवघा झाला एकंकार. हे साखर सगळीकडे ब्रह्मच भरल्या न्हय सार असार पळोवच कल्ल्या कम अशी.
तेथे बळावला अविचार विचार कैचा तेथे, वंद्य निंद्य एक झाले तेथे काय हाता आले, उन्मत्त द्रव्ये जे भुलले ते भलतेच बोले. एक दारू पिऊन बसला, तो कल उलयता ताकाच कळना, ताका दारू उलयत आसता, पण तो अशी काय उलयता आयकतल्यान माथ्या फिरता. अशें जाता. अगदी आमी आवट जातात, आमीच पिवन बसल्यान की म्हूण दिसता, आमी ताजे पेक्षा जास्त आमी हॉडान बडबडतात, अशें जाता. हां, त्यानी ती कल जाता. अशी अशी जर म्हळ्यार सम कळनातील जर वक्ता आनी श्रोत जर एकडे मेळ्ळे तरी ते दारू पिलेल्यांगेले एक हें आसता न्ही, ग्रूप, तशें जाता. कोण एकले एक उलयता, दुसरो दुसरो उलयता, एका एक मेळना. वंद्य निंद्य एक जाले तेथे काय हाता आले, उन्मत्त द्रव्ये जे भुलले ते भलतेच बोले. तैसा अज्ञान भ्रमे भुलला, सर्व ब्रह्म म्हणून बैसला. सगळं ब्रह्मचेच. मागीर सार सार आत्मा अनात्मा कल्ल्याक कले प्रयत्न तरी कल्ल्या करतात आमी. हां, मोक्ष कल्ल्या मेळोवंका अशी सगळे सतत. महापापी आणि भला एकच मानी, सर्व संग परित्याग अव्हासवा विषय भोग, दोघे एकच मानिता मग काय उरले. सगळे संग परित्याग करचो ना जाल्यार सगळे विषय भोग वाटेल तशी उपभोगचे, तशी ना. सर्व काही प्रमाणात असावे. सर्व संग परित्याग आत्मज्ञानी मनुष्याक सुद्दां करू जायना. हां, जो मनुष्य हात जास्त पळय कल म्हणटात ताका आत्मज्ञानी असता, ताका सुद्दां थोडे थोडे गोष्टी करकाच न्हय. देहांतच म्हणा पळय, ताका भूक लागता जेवंका, भिक्ष मागून का जायना जेवंका, न्हावंका लागता, टॉयलेटा वचका लागता, न्हिदोंका लागता, तान लागता, सगळें लागता. वेळेक आपणाल रक्षण करका लागता, थंडी पळय ताका कांबळ लागता. हां, जीव वाचोवचे खातीर कलेपणी लागता. हां, कले तांतूय प्रपंचीक असलो आत्मज्ञानी प्रपंच सांबाळका लागता, जाल्यार प्रपंचान घुसून बसना ताणें, तें एक पळोवंका. सर्व संग परित्याग अवासवा विषय भोग, दोघे एकच मानिता मग काय उरले. तेमी ती खंयचे एक्स्ट्रीम आसूं नये. आमकां मस्त फंता अशी तांणी सांगलें न्ही, वक्ता आनी श्रोता जशी एकलो पिल्लेलो आसा तो बडबड करता, ताचे पेक्षा हड्ड आवाजान वक्त बडबड करता, सगळे अध्यात्म बदले बाजूक, तशी जावं नये. तेमी ती सर्व संग आणि अवासवा विषय भोग. आनी तूं लक्ष्मण रेश आसका, हें कोण केल्या लक्ष्मण रेशा, भेद ईश्वर करून गेला. ईश्वरान सांगलें, ईश्वर म्हळ्यार कोणी, मूळ माया, ती ईश्वर परब्रह्म न्हय. भेद ईश्वर करून गेला, त्याचे बाचेन न वचे मोडिला. ताका पॉवर इतले राह्य कोण कॉन्ट्रेडिक्ट करचें, कोण कैदेन घालतलो तो मारून घालतलो तुका पाय. हां, ताका तुका मान्य ना म्हूण जर म्हणलें आमी मायेक मान्य ना ती म्हणल्यार कले आमी व्हांवन वता ती, तिका भोवऱ्यान तूं शिरकून पडटा ती खंय पूण. त्याचे बाचेन न वचे, हांगा अक्षरशः सवल्यात ते. आणि ते सांगतात भेद ईश्वर करून गेला. तूं निकल म्हणटात सगळे एकच म्हणून. त्याचे बाचेन न वचे मोडिला, मुखामध्ये घास घातला तो अपानी घालावा श्रीराम. अपानी म्हळ्यार तो उदकाड वचे जागेर कोणें तोंडाक घास थंय घालतात वे, घालना ती. ज्या इंद्रियास जो भोग तो तो करी यथा सांग, खंयची इंद्रिया खंयच भोग जाय की तोच करका. ईश्वराचे केले जग मोडिता उरेना, ईश्वरान केलें न्हय जग. अवघी भ्रांतीची भुताटकी, प्रचिती वीण गोष्टी लटकी, वेड लागले जे बटकी ते भलतेची बोले. तेमी ती कोणाक समगोतना न्ही, ते वाटेल ते सांगता ती, वाटेल ते नांव दिता ती. सगळे आत्माचे सगळे परब्रह्म सगळे कडेन भरल्या न्हय, सगळे कडेन भरल्या. जड हातूंत सुद्दां आत्मा आसता. आत्मा आसना, आत्मा चंचळ निश्चळ न्हय. तेमी त्रिसूत्री कल्ली परत एक फावट सांगता. निश्चळ परब्रह्म जे हल्लना डुल्लना सदैव आसता, अस्ती. आणि चंचळ आनी हांत कलें तें चंचळ मात्र न्हय, अस्ती भाती आनी प्रिय. म्हळ्यार त्या हातूंत चंचळान मस्त गूण आसत. तें आस मात्र न्हय, तें गोमटें आसत. आकर्शण हो एक गूण आसता तातूंत, म्हणून आमी तातूंत भुलता ती, शिरकता ती. हां, पण तें साक्षी व्हा आनी थंय शिक्का. तें आमगे सद्गुरू लेथान शिक्का, कशी शिरकूंच ना म्हूण, कळ्ळें. तेमीच नामस्मरणाचें ल्युब्रिकेशन लावन घेवंका हाडटाक, म्हळ्यार प्रपंच करतना आमी तांकां शिरकून पडना ती. तें सगळें जाल्यार परब्रह्म आनी आत्मा चंचळ, परब्रह्म निश्चळ निर्गुण निराकार. आत्मा कशी, आत्मा किंवा मूळ माया ही
चंचल, हां ती सगुण पण निराकार, ती वेग दिसना विजेवारी. विजेचे कोण फॅन हलतन दिसता, फ्रीज हलतन दिसता, सगळं दिसता वय की नाही, तरी तें सगळं दिसता. तर तांणी सांगल्या की तेमी ती हें प्रचिती पळोवंक. आनी दुसरें कसलें हें कसलेंय आसना त्या वेळार. बरें हांग एक सादीकेन एक प्रश्न विचार. कोणें गेल्यार आमी अमूक सॅड डिमायस म्हूण येता, तरी 100 इतले RIP RIP म्हणून येता, रेस्ट इन पीस रेस्ट इन पीस. तावटान तुला कल्ल बता. ताचे पयलीं हें पूर्ण करया. तेमी थांगा हें पळयात. अवघी भ्रांतीची भुताटकी, प्रचिती विण गोष्टी लटकी, वेड लागले जे बटकी ते भलतेची बोले, प्रत्यय ज्ञाता सावधान. प्रत्यय दितल्याने सावधान आसका. त्याचे ऐकावे निरूपण. जक्क है समफंडाच क्लियर जाले ती तागल निरूपण ऐकूंक का. तागल नाही जाल्यार तागल निरूपण कोण करून घेत की ताका आमी आयकत आसता ती. आतां हांव म्हाका आत्मज्ञान जालें म्हणना, म्हाका आत्मज्ञान जायना जाल्यार मल्ल्या थान कोण करून घेता आसत ताका आत्मज्ञान आसता. तेमी ती आत्मसाक्षात्काराची खूण तत्काळ बाणे आमगेल्यान तूं नाल्यार तें हें जायना. ते समज ही इज व्हेरी केअरफूल, वाटेल ते तोंडांतल्यान येना. वेडे वाकडे जाणावे, आंधळे पावली वळखावे, बाष्कळ बोलणे सांडावे वमन जैसे. व केस्तने ते कोणें हें करना ती, पुसून उडयता ती, धुवून घालता ती. तशी वेडे वांकडे कोणें उलोवच्या लागल्यार आमकां सादारण अंदाजान कळका की हो वाटेल ते सांगतस, तांचे मार्ग दवरणे. आत्मसाक्षात्कारी कशी तें कळका. आत्मज्ञानाचें प्रचिती कशी, जो आमकां ताची थोडी पूण शांती म्हळ्यार आमगेल्या वागण्यान फरक पडका. ताजे नॉर्म्स कसले. ज्ञानी मनुश्य जाल्यार आमी आयकलां हो संत आत्मज्ञानी आसा की ना हें कशें कळटा. तरी तागल चरणांत बसल्यार पयलीं म्हळ्यार आमगेलें मन शांत जाता, शांत जाता. दुसरें म्हळ्यार कसलें की आमगेलो मी पण कमी जाता, मन शांत जाता. मन विरच्या लागता. आनी मन विर्न 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 कल जाता त्या हान तूं एक जाता, त्या गुरुचरणांत एक जाता. आनी सगळे श्रवण भक्तीशी ताण घेता. त्या चरणान जेन्ना पांय पडटा ती सद्गुरू गेल्या तांतून तांगेले आशिर्वाद आमगेल मनांत येवन पावतात. मौन व्याख्या. शंकराचार्यांनी मौन व्याख्या दक्षिणामूर्तीन कल केलें. संत सनकादिक तांकां सगळ्यांकय तांणी मौन व्याख्या. आनी शिष्य वृद्धा शिष्या आनी गुरु युवा गुरु सदा ताजा तवाना टवटवीत असता. गुरु तत्व केन्ना ताजे तवान आसता. आनी शिष्य मात्र ओल्ड जाता ती, पण तांकां टवटवी हाडोवचें काम तो गुरु करता. तशी जावंका तें हांगा सांगल्या. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे अनुमान निरसन नाम समास चतुर्थ श्रीराम. आतां हांगा तेंच आत्तां तुमकां हें सांगलें की कोणें मरना पडे आमी RIP म्हळ्यार रेस्ट इन पीस. अरे तो आत्मा ही इज ऑलवेज इन पीस. कळ्ळें. ऑलवेज इन पीस जाल्यार तो ताका संगती जर चुकली न्हय, संगती चुकली, शरीर जें आसा तें वायट संगतीन जर लागलो तरी तो रेस्टलेस जाता. कल्ल्याक की सगळे रिपू येवन ताका खिसता ती. आनी ताका तो पायस आसता, तो बरो आसता. तेमी ते देव बलात्कार म्हूण एक समाज जाल्लो. ताका कंपल्सरी त्या शरिराचे भोग भोगच्या लायता. कळ्ळें. लायता ती मन ताका भोगच्या लायता. आनी आपणा सांगा ताण वायट कृत्य करच्या लायता. ताका मस्त वायट जाता पण तो कसलें करूं शकना. आनी तो शेवटी देह सोडून वता. तागेली आसक्ती व्हरता. आमी रेस्ट इन पीस हें करनाका, आराम राब म्हूण सांगता ती. ते रेस्ट इन पीसा पेक्षाय आमी ह्या आत्म्याक सद्गती मेळो म्हणटा ती. सद्गती म्हळ्यार कसलें. सत्संगती म्हणका. कळ्ळें. म्हळ्यार परत ताका देह धारण करपाचें लागता. कळ्ळें. देहाचें माध्यम ना जाल्यार आत्म कसलें बरेंपण करूंक शकना. आनी आमी नुस्तें प्रार्थनेन ताका सद्गती मेळो म्हणून प्रार्थना करून ताका सद्गती मेळना. ती
ती तान्नेची देह धारण करून मेळका जाल्यार मुखार जन्मानपणी देवा हांणे म्हजे खातीर इतलें केलें ती कृतज्ञत म्हणून हांव तुला प्रार्थना करतां की मुखार जन्मानपणी ताका बरी संगती दी, बरी संगती दी. आणि एक गीतेंत वचन आशिल्ले प्रमाणे शुची नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो जायते म्हळ्यार आमगेल्या कितलें बॅलन्स समजा 70% आमगेलें साधन जालें आनी मदेंच आमी गचकली भायर वचुली तर ते 70% गेलेली फ्युटायल वे ना ना. नेक्स्ट जन्मांत आमी थंय स्टार्ट करतात हें कशें कळटा आमकां आप्यापीची वी कम इन टू कॉन्टॅक्ट विथ संतास. संत लोक मेळटात आमकां, गुरुजन मेळटा, ती सत्संग मेळटा, नामाची आवडी मेळटा कळ्ळें. आतां हांगा जम जाले सगळे जाण हे पुर्विलचे बरे साधकच आसत आनी म्हणून वी वेर सोलमेट्स. रिमेंबर तेमी तितें क्रीम येता न्ही ताक घाट्टना पळय नवनीत तशें आमी एकडे मेळ्ळें कोमटेच आनी एकामेका सहाय्य करूं ओगे धरू सुपंत आमी वी आर फ्रेंड्स, वी आर रियल रिलेटिव्स. तावळी आमगेल्या घरांत कोणें आमगेले रिलेटिव्ह सम वागना ती म्हणून आमी वायट केलें लेखचें तशें लेखू न्हय, तांचें वायट लेखू न्हय कळ्ळें. मागीर आमकां जें बरें देवान दिलें हाचो विचार करता आनी सत्संगती मेळो ही प्रार्थना आमी देवाल्या करया. आनी त्या आत्म्याक तेमी कांय भिवचें कारण ना. आमी बरें कोन्न केल्यार अयो मदेंच आमगेलें मृत्यू जाल्यार कल करचें भिवचें ना. वी स्टार्ट फ्रॉम दॅट मच बॅलन्स. मस्त जाणांक एक जन्मान मेळना तें कोण सगळें नाल्यार 16व्या वर्साचेर ज्ञानेश्वर माऊलीन ज्ञानेश्वरी सांगली. कशी शक्य आशिल्लें तें शक्य आशिल्लें 12 वर्साचेर आनी कोण आमगेले परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी संन्यास घेवन ते सगळे तांणी हाजेर 16 वर्साचेर तांकां आत्मज्ञान जालें, 19 वर्साचेर आत्मज्ञान जालें. तशें आमगेले आनंदाश्रम स्वामीजी 8 वर्साचे शिल्पाक 8 दिवस गुरू व्हरले, देव दवरलो. कशी केली तांणी साधना, कोण गायड केलें तांकां, कोण केलें. शुची नाम श्रीमताम गे तांकां सत्संग मेळ्ळो. प्रत्येकाक सत्संग तांणी कश्ट काण मेळयलो. मुख्य म्हळ्यार तांगेले कल म्हणटा ती आत्माभिमुख आशिल्ले ते. तर सत्संगती मेळची म्हळ्यार कल्लें सद्गती मेळची म्हळ्यार लेट अस बी आत्माभिमुख कळ्ळें. आमकां आत्म्याचो अनुभव येवंका, आमकां आत्मज्ञान जावंका ही इच्छा, ती इच्छा दिवसेन दिवस वाडका कड्डेरी परब्रह्मांत आमी आप्यापी वचून पडटा. ती न्हंय वचून शेवटी सागराकच मेळटा न्हय. सागरा मेळटा आनी ती सागर जाता, तिगल फॉर्म बदलता जाल्यार ती न्हंय तशी वरना, ती ना जाता. वयर आनी ती व्यापकत्व सागरा वर व्यापक जाता ती आनी परत बाष्पीभवनान परत मोड जावन परत येवन ती डोंगराचेर कोसळटा, तेन्ना परत न्हंय जाता. हे अशी सृश्टी चक्र चालू आसा. तेमी ती भिवंका म्हणना आनंदान रावचें. जे कांय करचें आसा तें आनंदान रावचें. आतां मुखावेल समासांत आमी केन्नात आज न्ही कितले तारखेक गो 14 तारखेक 7 तारखेक असं तें आमी पळोवया. तर ताजे पयले हांगा आमी आजी राबया आनी आमी समर्थांगेली प्रार्थना म्हणया. एक फंत आमी ज्ञानेश्वर माऊलींगेल सुद्दां हें घेवया पसायदान ताजो अर्थ घेवया. भोगम तें ताजो कोंकणीत अर्थ सांगता. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया अपरा तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. आम्ही व्हांवन वचुल्यान ती मायेच्यान तूं तळमळ कोणा जाता समर्थांक जाता. व्हांवन वचूल ते वतस तांकां बावड्यांक जाणीव सुद्दां ना आमी व्हांवन वतस म्हणून. उलट हुशार केव आमी कितली श्रीमंत आमगेली प्रॉपर्टी कितली म्हणून पण समर्थांक तळमळ लागल्या.
अरे रामराया धरी धरी तांकां हात धर तांगेलो वाहून वतच ती. तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी. तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आत्त केलेलं असं मुखार जन्म घेऊनच म्हणारी परत सान्ना छोड जाऊन इतलं वर्स वता ती. अयो कष्ट भायर आत्तंच कष्ट इतले पोल्यूशन कल्ल जातलं आमगेलें. त्यापेक्षा ह्या जन्मान तुची मेळ्ळा न्ही इतलो गोमटो दास बोध मेळ्ळा आमी करून घेवया. ते मूळ मायेने परब्रह्मांत विलीन जावची कल्पांताची वाट कल्ल्या पळोवची. हां आणि कल्पांताची वाट पळय म्हळ्यार सगळे ना जायना पडे. अर्जुनान कृष्णा विचारले अरे महाभारता युद्ध हांव एंड दॅट वॉज अ वॅलीड पॉयंट. तान म्हळें महाभारता युद्ध करून सगळ्यांक मान घालचे तयारच. हां कड्डे राय जावन कोणाचेर राज्य करचें हांवें. राज्य करूं कले नाची नुस्तें सृश्टी मात्रच. मनुष्य कोणी ना सगळे जाण मोरून वचले पुरे विधवा चेडवं मात्र वरले. कितलें नामुश्की न्ही. तेमीच म्हाका युद्ध करचें ना म्हण अशी कळ्ळें न्हय. तर तशी तें ताणें सांगलें की तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. अपराधी जन चुकतची गेले कबूलच तांगेलो अपराध जाला ते चुकल्यान ती तांकां कळना पाप. तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी. देवा पळय तू अशी म्हण नाका म्हाका जायना म्हणून. म्हाका कशें तूं वयर काडलें तशी धर धर तांकां वाहून वतस ती धर तांगेलो हात धरी जनहित विवरी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सई. दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. ही प्रार्थना श्री समर्थांनी केल्या कितलं कौतुक केलं तितलं कमी तांगेलें. ते मस्त फटकारता ती मजसलेक समज सांग खंय चिक्के चुकले रे म्हाका हें जायना पड बरोबर ते सांगतात पण तूं हांग चुकली हें बरोबर न्ही तें बरोबर न्ही पण ते करून घेतात. कितली प्रीती कितली करुणा कितलें हें. हां आमकां सगळ्यांक तांणी हातालें धरलें तांणी तांकां भंयच ना. तरी आतां ते सगळे आमचे साधकां खातीर जे येता ती जे येनात सगळे साधक जनां खातीर स्वाम्यांनी जी प्रार्थना सांगल्या ती आमी म्हणया. हां नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती. आणि हे विवेचन पुष्प त्या श्रीरामराया चरणांत आमी सगळ्यांनी मेळून दवरया. ओम शांती.